मुक्ती मोना कळत्या कळसा करता तुका करता तुका जिवितासो उडो तू आमका मोगासो त्रास भरतो आमच्या आत्म्यासो जिवितासो उडो तू आमका मोगासो त्रास भरतो आमच्या आत्म्यासो तुझो सांगाता शेता तुझी कृपा लालेता तुझो सांगाता शेता तुझी कृपा लालेता हर एक दिसा बघच्याक तुका आमी अत्रेकता आराधा आराधा स्वाधी सक्रमेंता Sacramenta Bhakti Mona Kalya Kalsa Kartao Tukka Nama Kartao Tukka Nama Sagla Amcha Mona Sagla Amcha Kalsa सगळ्या आमच्या सक्तीन सुम्याक आमी आराधन करया सुम्या जेजू क्रिस्त ते आमकां कृपे वयर कृपा आसा ती कृपा ची सुनू आमकां सोडून दिल्या आज ती कृपा आयच्या दिसा जेजूक आमी आराधन करतना आमच्या दयेन ती वळटा आज ताचेर बावडटान आमी दिश्ट घालतना ताका पळयतना आज विविध तरांनी ती कृपा आमी वळाशी करता आमचे दे आमच्या गरजांनी आमच्या कुटुंबांत आमी कोणा खातीर मागता तांचे दे वळटली कित्याक ताचे परिपूर्णते जावन आमकां समय सांग कृपे वयर कृपा आसा म्हणटा देवाचें उतर ती कृपा आमी घेवच्या समय आमकां कृपा दी म्हणून आनी ताचेर आमी दिश्ट घाल ताका समी म्हणून वळखून या घडये ताची कृपा आमी जोडूंक आमकां आयती करूं म्हणून ताका मान करया आराधन करया मान करया सगळ्या मनान कळसा संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश पांगोवचो संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश पांगोवचो तुका मेळो काशीता आत्मीक सतत नालेता तुका मेळो काशीता आत्मीक सतत नालेता हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी आत्रेकता आराधा जुनी हात आमी वयर आराधा आराधन करया Sacramenta Sacramenta आराधन 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 स्वाधी Sacramenta भक्ती मना कळत्या कळसा करता तुका भक्ती मना कळत्या कळसा करता तुका करता करता तुका आराधन 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 स्वाधी Sacramenta
स्वादी सक्रमेंता हालेलुया 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 सगळे आम्ही आराधना का समय मान करूया हालेलुया 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 जय जय देवांशा देवारा हालेलुया हालेलुया आमच्या समयाला हालेलुया आराधना स्तुती भावाशा हालेलुया हालेलुया आराधना हालेलुया 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 महिमा तुझा हालेलुया 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 Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Aradhana. Aradhana. Swami. Sakramenta. Aradhana. Aradhana. सक्रमेंता भक्ती मना हलत्या कळसा करताव तुका भक्ती मना हलत्या कळसा करताव तुका करताव तुका करता तुका वही भक्ती बने आणि गलत्या काळजान समयाक एक घडी आम्ही आराधना करूया ताका आमचो समय म्हणून आम्ही ओळखूया हे आमचे वर्तें भाग मोगाळ भावा आनी भयणी जेजूक समय म्हणून ओळखूचे आणि ताची कृपा आस आमी जोडून घेवची कृपे वयर कृपा जेजू थंय आसा म्हणून ओळखूचे पाती येवचे आनी ताच्या कृपेची आसनाक आमी लागीं सरचे आज जेजू क्रोस ह्या सक्रमेंतांत हजार आसा उड्यार पार तो हजार आसा भावडताच्या दोळ्यांनी ताका आमी पळयता आनी दोळ्यांच्या दिश्टीन बगार भावडटान ताका आमी समय म्हणून वळखता आराधना करता हेच घडये समय आमकां कृपा दिवन आसा कृपे वयर कृपा दिवन आसा आमी ती कृपा खान गेल्यार त्या कृपेंत तो आमकां बदलयता आमकां बरी करता आमकां दोस करता आमकां शांती दिता समाधान दिता हरी एक बेसांव दिता एक घडी भर आमचे हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया तुमकां कशें जाय तशें आशीत कोणाक दिंबी घालूंक जाय तर दिंबी घालून आशीत कोणाक बसूंक जाय तर तुमी बशीर एक घडी भर दोळे धांपून समया कडेन कृपा मागा प्रे फॉर समथींग कसली कृपा तुका जाय सांप्रो मागणें करूंक कृपा जाय स्तुती करूंक कृपा जाय तुका देवाचें उतर आज नियाळूंक आयकूंक समजूंक कृपा जाय वा कितेंय कृपा तुज्या जिवितांत तुज्या कुटुंबांत जाय आज कसली कृपा सांप्रो तुका भलायकेची कृपा जाय तुका शांती जाय समाधान जाय तरी एक देवा थंय मस्त कृपा आसा भरपूर आसा तो कृपेचें भंडार तरी एक देवाक आमी आराधना करूंक स्तुती करूंक वता कोरिंथीयांचें दुसरें पत्र वस्वरदा 10वी ओळ म्हणटा सांत पावल 2 Corinthians chapter 13 verse 13 13वा वस्वर 13वी ओळ आमचे दोळे धांपया तें उतर आमचें करया ह्या घडये आज तरी एक देवाक आमी ह्या घडये आराधना मान करतना तें उतर आमचें करया तो म्हणटा आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं एक घडी भर काळजाचेर हात दवरा आनी मागा समयाची कृपा आमची सवय आसूं देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तो समय आमचे थंय आसा ना केवल ह्या सक्रमेंतान मगार तुजे सवय आसा केदळा तूं पाती येताय त्या भावार्थान मागताय त्या भावार्थान आराधना करताय ती कृपा आनी तसो मोग तसो एकवट तुजो जाता काळजाचेर हात दवरा दोळे धांपा कोणाकय पळयनाकात समयाचेर दीस घाला सक्रमेंतान मात्र न्ही तुजे थंय आसच्या समयाचेर दीस घाल
आणि उतर आमचें करया. म्हजे उपरांत म्हणा. सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, पवित्र आत्म्याचो एकवटो, पवित्र आत्म्याचो एकवट आमचे सगळे आसो, आमचे सगळे आसो. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवटो, आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट आमचे सगळे आसो, आमच्या सगळे आसो. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवटो, आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट आमचे सगळे आसो, आमच्या सगळे आसो. आता आणि सदां काळ, आता आणि सदां काळ, ससनाच्या ससनाक. ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमेन. हालेलुया. 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 दोन्ही हात बरा स्तुती कर मागा. हालेलुया. 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 निरंतर निरंतर सगळ्या मनान काळसान. हालेलुया. 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 तो तरी एक देव आमचे समय आसो, आसका आराधन करूंक आमकां कृपा दिवचो, तसो मोग आमचेर वचचो, तसो एकवट आमचे समय आसा करचो. हालेलुया. 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 तुका नाम मान, तुका सा महिमा, तुका सा आराधन बापा पिता पवित्र आत्म्या. We worship you, we adore you, we glorify you. Hallelujah. 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 ताळी बिडून देवा आराधन करिया, मान करिया. सर्वेस्परा देवा, सर्वेस्परा देवा, सर्वेस्परा देवा रचणारा, सर्वेस्परा देवा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा देवा, सर्वेस्परा देवा रचणारा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा सदा वंदन तुका. सर्वेस्परा, 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 सर्वेस्परा सदा वंदन तुका. निरंतरी जेजूक आमी नमान करया, वंदन करया. तो आमचो सुमी सर्वंदार म्हणून वळखोनास, ताची कृपा आमचेर देवून येता, कृपेवर कृपा आमकां दिता. त्या सुमयाक आमी नमान करया, वंदन करया. क्रिस्ता सुमया जेजू, क्रिस्ता सुमया जेजू, क्रिस्ता सुमया जेजू सोडवोंदारा, क्रिस्ता सुमया जेजू, क्रिस्ता सुमया जेजू, क्रिस्ता सुमया जेजू, क्रिस्ता सुमया जेजू सोडवोंदारा, 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 सोडवोंदारा सदा वंदन तुका. सोडवोंदारा, सोडवोंदारा, सोडवोंदारा सदा वंदन तुका. ताळी बिडून निरंतरी पवित्र आत्म्याक आमच्या मसदराक आमचे समय आसच्या आसाची कृपा घेवंक आमकां तयार करचो, फावो करचो न्हू. त्या पाराक्लिताक बुसवोंदाराक मसदराक आमी नमान करया, वंदन करया. सगळे आमच्या मोनान आनी काळजान, जी मोना काळजां उबान ताका नमान करया. पवित्र पाराक्लिता, पवित्र पाराक्लिता,
बुसवोंदारा परात्मिता पवित्म्या परात्मिता बुसवोंदिंचा परात्मिता बुसवोंदारा 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 सदा वंदन तुका बुसवोंदारा बुजवोंदारा Lord, we worship बुजवोंदारा सदा वंदन तुका कडी बिडून निरंतरी बाबा तुका पवित्र आत्म्या त्रिएक देवा वंदन करया त्या देवा थंय संतोष पावयास ताच्या कृपे थंय संतोष पावया जे कितें तो आज करता करूंक आशेता तें सगळें तो करूं म्हणून आज तुका नांव आमी वंदन कर नमान कर ताची स्तुती कर आमकां तयार करया देवा मोगा सागोरा देवा कृपे सागोरा मोगा सागोरा त्रिएक देवा देवा मोगा सागोरा कृपे सागोरा देवा मोगा सागोरा मोगा सागोरा मोगा सागोरा त्रिएक देवा त्रिएक देवा त्रिएक देवा त्रिएक देवा सदा वंदन तुका त्रिएक देवा त्रिएक देवा त्रिएक देवा सदा वंदन तुका सोडवोंदारा 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 सदा वंदन तुका सोडवोंदारा 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 सदा वंदन तुका बुसवोंदारा 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 सदा वंदन तुका बुसवोंदारा बुजवोंदारा बुसवोंदारा सदा वंदन तुका त्रिएक देवा त्रिएक देवा त्रिएक देवा सदा वंदन तुका त्रिएक देवा त्रिएक देवा त्रिएक देवा सदा वंदन तुका सर्वेस्पोरा 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 सदा वंदन तुका सर्वेस्पोरा 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 सदा वंदन तुका हालेलुया 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 Lord, we worship you, we adore you. Amen. Send your grace upon us. Hallelujah. Hallelujah. तुझी कृपा आमचेर Hallelujah. दान करच्या Hallelujah. दान करच्या बसने सदैव Hallelujah. 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 या घड़िये Hallelujah. Hallelujah. Lord, we praise you. Hallelujah. 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 आमचे सबै संचलन Hallelujah. रुक्मानी वाळंदी संबंधाई वाळंदी तुझी कृपा Hallelujah. कृपे वय कृपा तुझ्यास Hallelujah. आमचेर वता Hallelujah. Hallelujah. We worship you, we adore you. Hallelujah. 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 त्रिएक देवा त्रिएक देवा त्रिएक देवा सदा वंदन तुका
आमच्या काळजाचेर आमी दवरया. त्रिएक देव आमचो कितलो व्हरतो कितलो बरो, कितली वर्ती ताची कृपा आमचे थंय. ह्या घडये काळजाचेर हात दवरून आमी सुम्याक आराधन केलां, ताची कृपा आमकां तो दिवन आसा. आमच्या काळजाचेर दवरून आमी पळोवया कसली कृपा सुमी आज म्हाका तुका दिता. कसली कृपा तो ह्या घडये तो वळोवन आसा. तुका कितें भोगता आज तूं हांगासर आसतना देवा मुखार आराधन करतना वॉट आर यू फिलींग. आज तुका संतोश भोगता तर तुका देवान संतोश बरीत केला. आज तुका शांती आसा तर तुका देवान शांतीची कृपा दिल्या. आज तुका समाधान आसा तर देवान तुका समाधान दिलां. आज तुका ह्या घडये भोगता देव तुका आपडटा बरें करता तर तुका भलायकेची कृपा आसा. आज तुका देव आनी खंयच्या तरान तुका आपडटा. थोड्यांक विविध अनुभव जातात ह्या घडये. देव तुका आपन्न आसा. तुजे थंय वीज सकत दावरले बरी जाता. तुजे थंय थंड वारें दावरले बरी जाता. तुजे थंय आनी कितें तुका अनुभव जाता. सकड अनुभव मागतना सुमीच तुका दिता. दॅट्स दी वर्क ऑफ गॉड. देवाचें काम तें. पवित्र आत्म्या मुखांत्र हें सगळें तो करता. देखून आमी कितलें पाती येता आज कितलें आमी पाती येता तितलें कितली कृपा आमी घेता तितली कृपा तो वळयतलो आमचे थंय. कित्याक जेजू थंय आमकां कृपे वयर कृपा आसा. वी हॅव ग्रेस अपॉन ग्रेस इन जीजस. जेजू थंय कृपे वयर कृपा आमकां आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया. उबी रावया आमच्या जाग्यांनी. आमी कितली स्तुती केल्यार उणेंच देवाची आमकां पुरो जावंक नजो. देवाक मागणें करतना आराधन करतना वा देवा विशयी आमी आयकतना पुरो जावं नजो. तुमकां पुरो जाता गी जाता गी. कोणाक सकड जायना हात वयर करा. जेजूक सांगा म्हाका पुरो जायना. जेजूक पुरो जावना गे खंडीत जावना न्ही गे. आमकां कितलें तो दिता दिवनंत आसा कृपा पुरो जायना. पुरो जाता म्हण तो सांगिना केदाळे. देखून ताका पुरो जायना आमकांय पुरो जायना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. तर आमचे दोनी हात उबारनी घडी सक्रामेंता मुखार देवाचें उतर आमी ह्या घडये वसां. एफेसकारांचें पत्र कितली कृपा आसा गी म्हळ्यार सगळें हांगासर बरयलां. कसली कृपा सुम्यान जेजू थंय आमकां आसा. आमी आमचे हात उबारून सांगया हरसिल्लो सावन देव आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताचो बाप आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ताचोवें आमकां आसा. क्रिस्ताचोवें आमकां आसा. त्या एकवटांत त्या एकवटांत सर्गींची सर्त देणी सर्गींची सर्वत्मिक देणी आमचे वयर वतून आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. ताणें आमकां अभिषेक करून दवरला. ताचे समोर ताचे समोर आमी भाग्यवंत आमी भाग्यवंत आनी खतावीन जावंक शाक आनी कथावीन जावंक संवसाराच्या स्थापने आदींच संवसाराच्या स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विंचल्यांत. क्रिस्तांतय ताणें आमकां विंचल्यांत. आमचे वयर ताका आसलेल्या आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत मोगा पासत ताणें आमकां आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायशीं पयलेंच नेमल्यांत. ताची खुशी जी खुशी आनी अपेक्षास आनी अपेक्षा कशी आसली. आपल्या मोगाच्या पुतांतय आपल्या मोगाच्या पुतांतय ताणें आमकां लाभाशें केल्ल्या ताणें म्हाका आशीत केल्ल्या कृपे देण्याचे महिमेक कृपे देण्याच्या महिमेक स्तुती जावची म्हणून स्तुती जावची म्हणून ताचें योजन ताचें योजन क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं क्रिस्ताच्या मोगा वरवीं आमच्या पातकांचे आमकां आमच्या पातकांचे आमकां बोक्साने मेळ्ळां. बोक्साने मेळ्ळां. आमकां सोडवून लाभल्या. आमकां सोडवून लाभल्या. ह्या इतल्या उदंड मापान त्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या आनी आमचे वयर वतलेल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हणून कितली वर्ती म्हणून हांव सांगो. आमी सांगो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. मोगळा बापा मोगळा बापा सुम्या जेजू सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें म्हाका दिल्ल्या तुवें म्हाका दिल्ल्या कृपे खातीर कृपे खातीर आसूं अर्गां दिता. तुका अर्गां दिता.
आईच्या दिसा आईच्या दिसा तुवें मुजेर वचच्या तुवें मुजेर वचच्या हांव कोणा बसत मागता तांचेर वचच्या तांचेर कुरपे पासत कुरपे पासत हांव तुका अर्गां दिता हांव अर्गां दिता तुजे कुरपेचेर तुजे कुरपेचेर हांव पातयेता हांव पातयेता त्या कुरपेंत त्या कुरपेक हांव जियेता हांव जियेता त्याच कुरपेन त्यात कुरपेन तुजी निरंतरी तुजी निरंतरी हांव स्तुती करता हांव स्तुती करता. हालेलुया 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 आमचो देव कृपे वयर कृपा आमकां दिता दोनी हात बांद त्या देवाक आनी एक पोटी निरंतर अर्गां दिवया उपरांत स्तुती करून गीत गावया हालेलुया 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 निरंतर निरंतर ह्या घडये करपा वळो ह्या घडये समय आमचें तें करपा वळयता We praise him. Hallelujah. 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 कृपे वयर करपा आमकां आसा विविध करपा आमच्या बातकांचे बक्षणे आसा सोडवण आसा आमकां शांती समाधान आसा भलायकी आसा आज समय आमचें तें जें कितें करूंक आशेता अशा मोगान काकूळ घेवन समय ह्या खातीर तुका अर्गां दिता हालेलुया 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 लॉर्ड थँक यू लॉर्ड तळी पडून देवाक अर्गां दिया ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ निरंतरी समया तुझी स्तुती करता वरदान करता वास तुझ्या कृपे खातीर कृपे वयर करपा आमकां दिताय देखून आमी मागच्या की चिंचा की चड बऱ्यांत बरें तूं आमकां दिताय आज तुवें आमकां हांगासर हाडल्याय आमकां सांगात हान तुजी स्तुती करूंक तुका आराधन करूंक फावो केला ही तुजी कृपा समया तुज्या कृपेक आमी आराधन करता मान करता तुझे देह कृपे वयर कृपा आसा म्हणून आमी पातयेता ह्या बावडतान बुरवशान मोगान संतोषान तुका आराधन करता नमान करता ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಅನ್ನಯ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿನ್ನ
ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ निरंतर आराधन करूया आमच्या समयात आमच्या रायात तो राय सुराय देवांचो देव सरपद वेदार्थ ताका साथ म्हणलें कितेंच ना सगळें तो करूंक शकता ताची दया ताची कृपा वर्ती जावन आसा आमच्या पातकांच्याकी वर्ती आमच्या परिस्थितीच्याकी वर्ती आमची आज परिस्थिती कितेंय आसूं आमच्या मनान काळजांत आमच्या जिवितांत कितलेय कश्ट आसूं पिडा संकश्ट कंद बेजाराय आसूं ते सगळे समयाक आमी समर्पण ताचें आराधन करया मान करया तो आमचे ताची कृपा वतूं ताका आराधन करूं मान करूं महिमा दिवंक आमकां फावो करूं Let's worship him, let's adore him, let's glorify him. ದೇವಾನಿನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಉನ್ನತ ದೇವಾನಿನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವಾನಿನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವಾನಿನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿರುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ कळी विडून निरंतरी एका मनान एका काळजान आमच्या सगळ्या मनान काळजान सुम्याक आराधन करया आराधन करता करतना ताची कृपा आमचेर तो धाडटा कृपेन आमी बरी जाता नितळ जाता सुडका सरवण मेळटा आमकां तो संतोष बरीत आनंद बरीत करता आज आमचे घरचे ताचे बेसांव तो वता कितें सामको अडकळ अडिना जावं जे कितें आसा अडकळ जे कितें बांदपाच आसा ह्या आराधना वेळार ते सगळे तुटो जेजूच्या नांवान ताच्या कृपेन पवित्र आत्म्यान तो आमकां बरोवन निरंतरी आराधन करया स्तुती करया भावार्थान दरोशान मोगान ಸಹಾಯಕನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲಕನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚಕನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ಬಾಳ ಜಯವು ನೀನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ಬಾಳ ಜಯವು ನೀನೇ
ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ಬಾಳ ಬಲವು ನೀನೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ಬಾಳ ಜಯವು ನೀನೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಸ್ವರ್ಗರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು, ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ Hallelujah, 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 praise you Jesus, thank you Jesus, we love you, hallelujah Jesus, hallelujah, 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 Thank you Lord. Hallelujah. आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया. कोणायकी बसूंक जाय जाल्यार तुमी बसयेत, ना तर उबे रावयेत, ना तर कोणाक दिमी घालूंक जाय जाल्यार दिमी घालयेत. हो वेळ आमकां भोव प्रतीक वेळ जावन आसा. आज समयान आमकां हांगासर हाडल्यान तर ती ताची दया. आज आमी जिवंत आसां तर मगाळ भावा आनी भयणी ताच्या कृपेन आमी आसां. ताच्या कृपे विने आमी कितेंच करूंक शकना. कृपे वयर करपा आमकां दिवचो देव. एफेसकारांचें 15:5-20 तो म्हणटा, आमी चिंतच्या की मागच्या की चड बऱ्यांतलें बरें आमकां दिल्लो देव. ताका जावं महिमा आनी मान ससनाच्या ससनाक. आमी चिंतच्या की मागच्या की चड बऱ्यांतलें बरें आमकां ताणें दिलां. आज आमी आसां तर न्हय आमच्या बळान, न्हय आमच्या सक्तेन, न्हय आमी मागलां म्हणून. अगार सुमयान आमची दया केल्या, सुमयान ताची कृपा आमकां दिल्या. आमी मागनातल्यारी ताणें आमकां दिल्या. कित्याक तो आमकां सोडिना, तो आमचो देव. आमी ताची भुरगीं. तो जाणा आमी अस्कत म्हणून, तो जाणा आमी सुकता म्हणून. तरी तो आमकां पळयता, आमचेर दिश्ट घालता. ताणें पळयल्यार पुरो, ताची कृपा आसल्यार पुरो. सांबावलाक तो म्हणालो, म्हजी कृपा तुका पुरो. माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. एक घडी बोर दोळे धांप्या, एक घडी दोळे धांपून सुमयाक आमी नियाळ्या, सुमयाचो मोग नियाळ्या. ताची कृपा कितली आमच्या जिवितांत आसा. फाटल्या ह्या दिसांनी वा वर्सांनी, ह्या आमच्या जिवितांत फाटल्या इतल्या वर्सांनी सुमयान ताच्या कृपेन आमकां चलोवन व्हेलां. न्हय आमी मागलां म्हणून न्हय, न्हय आमी बरीं म्हणून न्हय, पूण ताणें ताच्या उदारपणान, ताच्या बरेपणान सगळें केलां. देखून ताच्या कृपेक आज आमी अर्गां दिसय. ताची कृपा आमी नियाळीसय. आज कृपा विशीं आमी नियाळूंक वेता. कृपे वयर करपा जेजू थंय आमकां आसा. कोणाय थंय आमकां मेळना. जेजू विनय कोणाय थंय आमकां मेळना. भायर खंय मेळना, खंयच्या जाग्यारय मेळना, खंयच्या व्यक्ती थंय मेळना, खंयच्या वस्तून थंय मेळना. ओन्ली इन जीजस. जेजू थंय. देवनी एकांतर आमी गयता आसतना ती कृपा नियाळ्या. फाटल्या आमच्या दिसांनी, फाटल्या आमच्या कश्टांनी, फाटल्या आमच्या संकश्टांनी
आमी पिडेंत आसतना आमी वायटाक संपडत आसतना कितेंय आमच्या जिवितांत कसली परिस्थिती येतना सुमयांतच्या कृपेन आमकां उखल्लां, सुमयांतच्या कृपेन आमकां सांबाळलां. देवाचें उतर म्हणटा 17वा वस्वर 20 आनी 8 वळ धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तक आमी जियेता भोंवता वासांव ताचे थंय. We live, we move, we have our being in God. देवा थंय आमी आसांव, ताच्या कृपेन आमी आसांव, तर त्या कृपेक आमी मान करया. आनी हें कंथार पुरबायचें हांव गायतना तुमी गावंक प्रयत्न करा. गावंक कंथारां उतरां हे नंतर व्हडणी पूण मौनांत सगळ्या आत्म्यान काळजान सुमयाची कृपा नियाळा, सुमयाची कृपा वाकना. सुमयाक एक घडी अर्गां दिया, तो आमकां पळयता, आमी ताका पळोवया. आसाची कृपा नियाळ्या म्हणया. कृपेये कृपेये येसू अप्पा, इन्ना कृपेये. हांव कितेंच न्हय सुमया, तूं सगळें जावन आसाय. हाचें कितें आवाज जालां तुज्या कृपेन सुमया, देखून तुका अर्गां दिता हांव. ती कृपा नियाळटा. शून्यवागिदनन्ना ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ. ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ, ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಯಾವ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. आम्ही आणि सुमयाची कृपा घेतली आमचेर आसा, ताचो हात आमचेर आसा. ताणें तो हात काडलो जाल्यार आमी कितेंच न्हय. ताणें ताचो हात आमचे वयर आसा, कृपा आमचे वयर आसा, ती काडली जाल्यार आमी कितेंच न्हय. हाचें कितें आमी आसा जाल्या सगळ्या ताच्या कृपेन हें जिवीत आमचें मुखार वेता. खरी एक दीस आमी जियेता ताची कृपा. आमचें बळ आमची सकत न्हय, आमची जानवाय न्हय, तें सगळें सुमयाक पिशेंपण जावन आसा.
पूण ती सुमयाची कृपा आमी कितेंच न्हय, आमी मनीस धूळ माती, तो श्वास गेलो जाल्यार आमी धुळीक वता, पूण सुमयाच्या कृपेन मात्र आमी बरीं जाता. त्या सुमयाच्या कृपेन आमी सुमया थंय एक जावंक जाता. ताची कृपा आज नियाळ्या अर्गां दिव्या त्या कृपे ही सुमयाची कृपा आसा म्हणून वळखून आज ताचे समोर आमी रावया. ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ. ನಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ನಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. 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 ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಮಾತು ಬಾರಿ ಅವನಿಯ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಸಂಗದಮನಿಯ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. 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 ಕೃಪೆಯೇ ಕೃಪೆಯೇ ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. इगडी बोर काळजाचेर आमचे हात दवरया, दोळे आमचे धांपया. कितली कृपा सुमया थंय आसा, कितली कृपा ताणें आमकां आमच्या फाटल्या जिवितांत दिल्या. कितली कृपा तो आज ह्या घडये आमकां दिवन आसा. आमचे दोळे धांपून नियाळया. कितले आमी नियाळटा तितले आमच्या नाटपूंक जायना ती कृपा. विशेष कृपा सुमया थंय, विशेष कृपा जेसू क्रिस्त थंय मात्र आमकां आसा. ताच्या कश्टा मरणाची जिवनपणान आमकां ती मेळ्ळ्या.
तो पास्का सो गुड द पास्कल मिस्ट्री पॅशन डेथ अँड रेझरेक्शन ताचे कश्ट मरण आनी पुनर्जीवनपणा सुमयान आमकां दिल्ली कृपा दी अशी कृपा आमी आगडी कृपे विशीं नियाळूंक वता कशें आमी काण घेता कशें आमी घेता तशें तो आमकां कृपेन भरता एकडी भर आमी मागया काळजाचेर हात दवरून सुमया म्हाका तुजी कृपा जाय आज म्हाका कृपा दी आज हांव हांगासर कितें हाडून आयलां म्हजें जिवीत म्हजे कश्ट म्हजी तेसांवां म्हजी मागणी आज कोणा खातीर हांव मागतां तांकांय तूं आपड आज कोणा खातीर हांव आज हांगासर हो वेळ खर्चयतां हो वेळ फळाबरीत कर तुज्या कृपेन तुज्या बेसांवान सुमया म्हाका पवित्र आत्म्या आमकां चलोवन व्हर पवित्र आत्म्या म्हाका मागोवंक शिकय पवित्र आत्म्या आमकां आज हो वेळ हांवें बरें करून फळादीकपणी करसूं म्हाका फावो कर सुम्याची कृपा आमी मागया सगळीं आमी देवाची कृपा मागता आसतना एक घडीभर आमी उबी रावया आमच्या जाग्यांनी सगळीं आमी उबी रावया देव आमचे कडेन उलयता आज ताची कृपा आमकां तो दिता आसतना ताच्या उतरां आमकां तरी ताची कृपा आमचेर तो वळयतलो घडीभर आमी हें वाचप जो आमच्या वांजेलांतलें अवस्वरी एक पयल्या अवस्वरांत थोड्यो वळी हांव काडटां आमचे दोळे आमी धांपया देवाचें उतर आमी आयकुया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो जो हांव परमने जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो शब्द देवा सुमे आसलो शब्द देव जावन आसलो वेळा काळा पुर्वीच तो देवा सुमे आसलो सर वस्तू ताचे मरिपात रचन जाल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विनय आयिल्ली ना रचलेली एक वस्तू न्हू ताचे तावन जीव सोडलो आनी तो जीव मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो हरी एक मनशाक उजवाड आयतलो खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो तो संवसारांत आसलो पूण ताचेच मरिफा जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच परशेन ताका घेतलो ना पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या सुमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहजल्ली ताचे परिपूर्णतेत हांव आमकां सर्वांक कृपे वयर करपा लाभल्या कित्याक धर्मशास्त्र मैजे मरिफा दिल्लें पूण कृपा आनी सत जेसू क्रिस्ता मरिफात आयलें देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गां बापा बापा अर्गां जेसू अर्गां पवित्र आत्म्या आता आनी सदां सर्वदा हालेलुया 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 नमान बरे कृपेन बरले समजे संगता सेमित तुम सदैव आणि सदैव फॉर तुझे गुस्से जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कडी आमेन महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्याक तशी आता आणि सदां सर्वदा आमेन अशें आमच्या जाग्यांनी थोडो वेळ आमी आज कृपे विशयंत नियाळटा जेजू थंय कृपे वयर कृपा आमकां आसा जो हांव सुवांजेला वचवर पयली वळताना 18वी वळ सगळें वाचयतालें पूण सगळें हांवें वाचूंक ना थोड्यो वळी मात्र वाचल्यो पूण कृपा आमकां जेजू थंय मात्र लाभता हो विशय आज आमी नियाळसो आनी ही कृपा आमी कशी काण घेता आनी ह्या कृपेंत आमी कशें वाडता आनी ह्या कृपेंत आमी वाडोवन कशें आमचें जिवीत देव कृपेचें करता
थोडो वेळ आमी नियाळ करया. तुमकां कळीत आसा जावं बरो, म्हाका कळीत नातलें मस्तू थोड्या तेंपा पयलें शेन्स मागतना खंय रेतिरेक वतना देवान म्हाका शिकयलें. कुरपा म्हळ्यार कालें, ही कुरपा कशी आस आमकां मेळटा, ह्या कुरपेक कारण कितें आनी ही कुरपेन कशें आमी वाडयेत आनी वाडोवन ह्या संवसारान आमचें जिवीत कुरपेचें करयेत. आज एक सवाल हांव विचारतां, तुमचें जिवीत कितल्या जाणांचें आज कुरपेचें जालां? कितल्या जाणांचें? तशें म्हळ्यार तुमी कुरपे विनय जियेनात, होय गी? दुसरें कांय मदें हाडनात, होय गी? तुमच्या भावार्थान कुरपा कोणा थंय मेळटा गोत्ता तुमकां? कोणा थंय मेळटा? कोणा थंय? जेसू थंय मात्र. जेसू भायर मेळना. खंयच्या जाग्यार वसा, कोणाय सरशीन वसा, कालें कश्ट येतनाय गेल्यारय तुमकां परिहार मेळोंक पुरो तात्कालीक, पूण कुरपा मेळना. कुरपेक आनी एक नांव जावन आसा जिजस. कुरपा म्हळ्यार जेजू, जेजू क्रिस्त. देखून मिसाक येतना पाद्रा भशेन नमान दिता, पाद्रा देवूच नमान करता. काल म्हणटा आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कुरपा, मागीर देवाचो मोग, मागीर देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट, पूण सुम्या जेजू क्रिस्ताची कुरपा. जेजू थंय मात्र कुरपा. देखून सांव पावल ताच्या पत्रांनी बरयता, कोणाक ताणें पत्रां बरयल्यां, सांबाव मस्त पत्रां आसात 13, तातूंत 7 ताची म्हणटात, हर एकल्यांक तो म्हणटा जेजूची कुरपा आनी शांती तुमचे सवय आसूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी जेजू थंय म्हणटना जेजूच्या पास्काच्या गुटान म्हळ्यार कश्टां मरणां जिवनपणान जेजून आमकां कुरपा जोडून दिल्या. जेजू थंय ताच्या परिपूर्णतेंत कुरपे वयर कुरपा आमकां आसा. कश्टां मरणां जिवनपणान, इंग्लिशान म्हणटा पॅशन, डेथ, रेजरेक्शन. जेजू थंय मात्र ही कुरपा मेळटा आनी ही कुरपा आमी कान घेवची भावार्थान. आज जेजूक आमी उडोलता न्ही, सुमार 9:15 तावन वा 20, 9:20 तावन आमी आराधन केलें कुरपेक. आज करसिल्लो वेळ व्यर्थ जायना. खंय म्हणी तुमच्या आदाराक येता, ही कुरपा खंय म्हणी तुमकां मेळटा. यू हॅव टू बिलीव. तुमी पातयेना जाल्यार जायना, तुमी हांगा येवन बसल्यार जायना. भावार्थान पाती येवन सगळें करा आनी कुरपा कान घेया आनी ही कुरपा तुमचे थंय वळटली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आज जायती कुरपा हांगासर वळटा. ह्या घडये आमकां आराधना आनीकी 1 वर आसा. सो वी वील स्पेंड. ताचे उपरांत आमकां मिसाचें बलिदान आसा. मिसाचें बलिदान चिल्लार न्हय. मिसाचें बलिदान म्हळ्यार सुम्याचें कश्ट, मरण, पुनर्जीवनपण परत उंड्या आनी वायना रुपार भेटोवचें. तो भेटयता आनी आमकां कुरपा दिता. मिसान मेळची कुरपा खंय मेळना. मिसान मेळची कुरपा हेर जाग्यार मेळना. देखून मिसान वांटो घेवंक आमी शिकाचें. बरें कर, बरें कर. अर्दें वर जाल्यार अर्दें वर, 1 वर जाल्यार 1 वर. कोणायकी पळोवंक ना. जेजूक पळोवचें. नो डिस्ट्रॅक्शन्स. मास. आनी हें सुम्याचें बलिदान. सुम्याच्या बलिदानांत आसची सकत कुरपा हेर खंयच्याय संगतींत ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मिसार बरी जाल्ली हांवें पळयलां. एक सिस्टर एक दीस रेतिरेक आयली. आमी रेतिऱ्यो दिता, मस्तू रेतिऱ्यो लोकांक. थोडीं सिस्टरां एक एकलीं आयल्यारय दिता. गायडेड रेतीर न्ही गे, आमी गायड करता कोणाय की, कित्याक आमकां देवान शिकयलां, देवान दिल्ली कुरपा आमी वांटची. सो एक सिस्टर धार्मीक रिलिजियस एक दीस रेतिरेक आयली. तिका हांवें म्हळें कितली कुरपा आसा जेजू थंय गोत्ता तुका, आनी ही कुरपा कशी आमी कान घेता. आनी मिसान कुरपा 4 तरांनी आमकां मेळटा गे. कोणाय की गोत्ता आसा गे हांगासर 4 तरांनी. आज पवीस सभे भायर गेल्यार 4 तरांनी मेळना. कोण पवीस सभेंत आसात इन दी ट्रू कॅथलीक चर्च, आनी सुमयान आमकां जोडून दिल्ली कुरपा 4 तरांनी मेळटा. कशें? कोण सांगता म्हाका? तुमी सांगल्यार म्हाका खुशी जाता, कित्याक तुमी शिकतात म्हणून. यू आर लर्निंग. तुमी शिकोवन मागीर कुरपेन वाडटल्यात आनी कितल्या त्या कुरपेन देव तुमकां खंय 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 व्हरतलो आनी ह्या कुरपेचें जिवीत तुमचें जातलें तर आय एम हॅप्पी. आज म्हाका खुशी मात न्ही, जेजू खुशी जाता. ताची कुरपा व्यर्थ जायना. सांव पावल म्हणटा देवान जेजून म्हाका दिल्ली कुरपा निर्फळ जावंक ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया,
जेसून म्हाका दिल्ली कृपा निर्पळ जावना, सांबावला निर्पळ जावंक सोडूना, आमी सोडूचो. तुवें आनी हांवें ही कृपा गाण घेवंक शिकप गरजना, PhD करीचे म्हणून ना. कृपा गाण घेवंक खाली तुजो भावर्थ जाय, भावर्थ आनी तुजें बरें मन खालतें काळीज हाड जेजू मुखार पुरो. देखून आमी आराधन करतना म्हळें, भक्ती मोनान खलत्या काळजान करता हांव तुका. भक्ती मनान ती पुरो, तुजें मोरें मन खलतें काळीज ते पळयता. आनी हांवें म्हळें, एक सिस्टर रतिरेक आयिल्ली आनी तिका हांवें म्हळें, मिसान कितली कृपा आसा सिस्टर, गोत्ता तुका कशें मागचें गोत्ता. ती म्हणाली, ना फादर, एक वर तिका हांवें सांगलें, मीस म्हळ्यार कळ्ळें कशें तें कितलें बाग आनी कशी देव आमकां कृपा दिता. सक्रामेंतान तें पयलें, सक्रामेंतान आमकां कृपा मेळटा, एक मिसार आनी एक कुमसारान आमचें सक्रामेंत. आनी सक्रामेंत म्हणटना आनी एक विशय आसा, सक्रामेंतल. सक्रामेंतल म्हळ्यार कळ्ळें, मीठ उदक आनी ते बेंजार करून व्हरतात पळय, पाद्रा बेंजार करता ते सॅक्रमेंटल्स म्हळ्यार पवित्र सभा आमच्या आदाराक घेता विविध तरांनी. सक्रामेंत विशेश, सक्रामेंतल ते गरज पडल्यार वापरयेत आमच्या घरांनी आनी मागण्यांनी आनी वापरयेत आमी सतमंता म्हणून की मागोवन भावार्थान. आनी हे सक्रामेंत आनी सक्रामेंतल. पूण आतां हांवें मिसा विशय सांगचें तुमकां. सिस्टर, एक घडीत कुमसरान वा ह्या मिसार कसली कृपा आसा. आज भावार्थान आमी पाती येयल्यार कान गेल्यार. आनी ही सिस्टर रतीर जावन गेली, ती शिकताली कोडयाळ खंयगी रोशनी निलय म्हणून. कोडयाळ एक सोशल वर्क सेंटर बरें आसा, थंय BSW आनी बरें करतात, मस्त जाणा कोर्स. आनी थंयसर आतां बरें आयकता तुमकां थंय, आतां बरें आयकता. ओके, सो थंयसर ही सिस्टर शिकताली. आनी एक दीस ती म्हणटा, एकलो तिच्या क्लासीन 6 एकलो तरणाटो मेळूंक आयलो सिस्टरीक आनी म्हणलो, हांव 4 वर्सांत 4.5 वर्सांत हांव मिसाक वचना. तर जेजूची कृपा कित्याक ताका मेळोना. 4.5 वर्सां. देखून ही म्हणाली, फादर हो म्हजो क्लासीन 6 क्लासमेट मिसाक वचना खंय 4.5 वर्सां. हांवें घालें गरीचे. हांवें तिका म्हळें, तूं जेजूचेर पाती येताय कृपेचेर, तो तुजे सरशीं आयला जाल्यार जेजून ताका तुजे सरशीं हाडला. आतां हें काम तुजें, तुवें मागचें, तुज्या मागण्यान तो मनीस मिसाक येतलो, हें जेजू करतलो. ताणें केलां ऑलरेडी. सगळ्यां खातीर ताणें कृपा जोडून दिल्या. तुजे खातीर म्हजे खातीर न्ही, सगळ्या मनशा कुळाक. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी हांवें सांगलें, आज सावन तुवें मीस बडयतना ते मीस त्या चेड्या खातीर बडयचे. तुमी मिसाक येतना तुमकां ते सांव आसा गी, आसा गी. हर एक मिसाक येतना तुमी एक ते सांवान येतात गी. पाद्रापान वचचें न्ही, तें दुसरें. तें कोणें मीस दिलां आसूं, तें मागता, तें पाद्रापीक एक ते सांव काण घेता. पूण तुमकां मिसाक येतना हर एका मिसाक तुमी एक ते सांव हाडटात गी, हाडीजे. हान प्रार्थुया म्हणटना पयलें पाद्राप इल्लो वेळ ओगोस रावता, तुमी तें सांव वा तें मागणें कोणा खातीर तुमी मागतात, आज करपा जाय ताचे खातीर मागीजे. आनी ह्या मिसार त्या आशिर्वादा खातीर मागोवन तें मीस पेटोवन वचचें. भावार्थान ह्या सिस्टरीक हांवें म्हळें, आतां आसता कितले दीस म्हूण हांव येना, जावं एक दीस, जावं एक हप्तो, जावं एक म्हयनो, जावं 3 म्हयने, जावं 1 वर्स, डोंट वरी. ही कृपा जेजूची खंडीत तुज्या मागण्यान तुजे मुखांत्र त्या चेड्याक मेळटली. आनी तुमी पाती येतात वा पाती येनात 7-10 दिसांनी सिस्टरीन मागलें जेजू थंय कृपा म्हळ्यार कृपे वयर कृपा सक्रामेंता. आनी 7-10 दिसांनी तिणें म्हाका मेसेज केली आनी म्हळें, फादर तो चेडो म्हाका मेळोंक आयलो आतां दुसरे बडी. आनी म्हणालो, सिस्टर आतां हांव मिसाक वचूंक सुरू केलां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. 4.5 वर्सां वचनातलो. आज आमच्या घरांनी कितले जाणां आसात, हे जुबलेवाचें वरस रेतीर करुना, रेतीरेक वचोनात. वर्साचे 365 डेज आसात, एक्की जिवितान रेतीर करून येतलीं आसात. हें वर्स जुबलेवाचें अशेंच वचोंक सोडून नजो. 2025
2050 आनी 25 वर्सांनी कोण आसात म्हाका गोतूना हांव आसतलो गी आय डोंट नो तुमी आसात गी पूण देवान आमकां एक अवकाश दिला हे वर्स 2025 पोवीस सभेन पापा फ्रांसीस आसचो आसपत्रेंत आसा आज आमी मागीचे ताचे खातीर वय गी तो म्हणटा आनी म्हळां खंय गोतूना आमकां हांव आनी येना फाटीं जालें ताका आसची एकच लंग्स एक काडल्या ताची देखून एका एका तें श्वासकोशा एक कान घेवन निमोनिया ताका डबल अटॅक जाला बट वी डोंट वरी आमी इकंत करची नाका वी डिक्लेअर विक्ट्री जेजून जैसून दिला आमी अशें मागिना मगाळ भवानी म्हणे आमी वयर थावन मागीचे देव कशें पळयता तशें आमी पळयचे आज जेजून आमकां जैसून दिला आमी जैत कान घेवन मागता आज तें जैत पापा फ्रांसिसाचें जायचें आज तुमी आनी सगळो संवसारभर आज मागतात आज बिस्पांनी सर्कुलर धाडला हांवें पळयलें आर्च बिस्प बॉम्बेचो आतां आनी एक लॉयला जॉन रॉड्रिगस काडी तो आर्च बिस्प बॉम्बेचो ताणें सांगलां आज सगळ्यांनी एक अर्दें वर पाप सेवे खातीर मागीचे आमकां हें अर्दें वर एक वर न्ही आमकां सगळो अर्दो दीस आज वी हॅव आज आमचें मागणें समी सोडना आमी मागल्यार देखून आमी न्हिदल्यार जायना आनी आमी न्हिदोंक ना आनी आमी जागी जावन मागचे ही कृपा सुमियातय आमकां मेळ्ळ्या तर कृपा आमी पातयोन आनी जेजूच्या नांवान ती कृपा आमी मागची कोणाक जाय तांकां आज पाप साहेबाक विशेषरान आनी आज आमी हांगासर आयल्या आमच्यो गरजो ते सवागान घेवन जर हो मनीस 4.5 वर्सां मिसा वचनातलो 10 दिसांनी आनी हे साध्य जेजूच्या कृपेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तर कृपा 4 तरांनी मेळटा म्हळें एक सक्रामेंटल दुसरें खंयच्यान मेळटा तुमकां गोतूना न्ही आशिकाचे खंयची दुसरें सांगा दुसरें आमच्या मागण्यांत मेळटा आमी मागतना सांगाता मेळोन आनी इगर्जेन सांगाता मेळोन कुटुंबान सांगाता मेळोन फॅमिली प्रेयर चर्च आमी भेटोवचे सक्रामेंत इगर्जेन मागणे रेतेर वा सक्रामेंतान मेळटा आनी आमच्या वैयक्तीक मागण्यान पर्सनल प्रेयर आज तुमी वैयक्तीक मागणें केलां गी एक अर्दें वर मुक्काल वर समया मुखार बसून आयलात गी हांव आयलां आज तुमचे कडेन पटी मारना अर्दें वर एक मुक्काल वर बसून आयलां कित्याक हांव जाणा समया थंय कृपा आसा बसल्यार बरो बसून समयाक पळयल्यार बरो आनी समयाक सांगल्यार तूं म्हाका पळय समी आमकां पळयता पूण समी आमकां सांगता आळे हांव तुका पळयता म्हणून तूं उडास कर पुरो मागणें म्हळ्यार घालें आमी उडास करचो समया थंय कृपा आसा दॅट इज प्रेयर मागणें म्हळ्यार आमी बसचें समया मुखार बसयेत दिमी गेली कशें जाय तशें पूण इल्लो वेळ ताका दिवचो 24 वरांत एक अर्दें वर देखून आमचें मागणें कुटुंबाचें मागण्याक आनी एक अर्दें वर आज कुटुंबाचें मागणें ना मस्तूच्या तांच्या घरांनी आज टीव्हीर आसा ऑनलायनार आसा तें पळया पूण कुटुंबाचें करा तुमचें करा तें घर आनी सांगाता मेळोन मागा मस्त कृपा आसा मागण्यान कृपा मेळटा जेजूची सक्रामेंतान मागण्यान तिसरें कशें कृपा मेळटा तिसरें गोतूना कोणीय सांगा पळया कोण मनीस सांगतले म्हणून हांव आयलो लोरेसा कडेन म्हळें आमचे खातीर विनासी कर म्हणून आनी तुमी सांगतल्यात म्हणून पाती येवन आयला हांव कोणी सांगिनान कोणाय गोतूना ओके हांव सांगता आनी एक आमकां आमच्या कश्टांत मेळटा आमकां मेळचे कश्ट आमी सोंसतना कश्ट मागणें करूं की आमी त्याग सॅक्रिफीस करीचे इल्ली न्हीद वेगी उठोवन न्हीद कळोवन म्हणे न्ही बरें करून करीचे बरें करूंक शिकायचे काल हांव कोडयाळ गेलो कुलशेकार आमच्या कारिस्मातीक लिडरांक मुखेल्यांक एक विशय सगळो दीस तांकां रिकलेक्शन एक दीस थंय आसलें मागणें सो म्हाका आपयल्लें 9 वरार म्हाका आपयल्लें 9 वरार सुरू जाल्लें मागणें म्हाका 10 वरार तावन 11 वरां 1 वर तांचे कडेन हांव उलयलो 1 वर मुखेली
विनोवणे झुजारी जायचे मागणे म्हळ्यार आमी अशें करचें न्ही जनरल मागणें आमी सकयल तावन वयर करचें पूण सकयल तावन वयर न्ही वयर तावन सकयल करचें आसा जें म्हळ्यार सोम्या सोमे एकवटून मागणें करचें सोमी आमकां सांगता आमी कोणा खातीर मागिचें म्हणून आनी ह्या विशयेंत नियाळ करतना हांवें तांकां म्हळें मदर तेरेजा विशयेन सांगलें मदर तेरेजा सोम्या थंय एकवटून जियेली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मदर तेरेसा आमचे सांत भक्त आ सान लोरेस आमी सांतांक कित्याक मान करता तांचे थंय देवाची कृपा दिसून येता तांणी देवाची कृपा कान घेवन देवाक महिमा दिली आज ते सरगार देवाक महिमा दितात तांचे मागणे ते मुंदरून व्हरतात पवित्र सभा शिकयता आमकां आज सांत भक्त देवा थंय विशेश तरान एकवटल्यात संवसारांत आसतनाच एकवटलेले आज सरगार विशेश तरान तांचे मागणे आमकां खंडीत देखून सांता भक्तांक आमी मान करीचे आमचो भावार्थ चिल्लार न्हय तो कातोलीक भावार्थ देखून तुमी शिकायचे कोणेय विचारल्यार सांगिजे CCC कॅटेकिझम ऑफ द कॅथोलिक चर्च वाचा पवित्र सभेची दोतोन म्हजे कडेन बूक आसा कोंकणीन भावार्थाचें दिर्वे म्हणून तुमचे कडेन आसल्यार बरें ना जाल्यार एक कान घेया तो आतां मेळना म्हूण आयकलां हांवें पूण आसो हांवें तांकां हो विशय सांगलो मदर तेरेसा 1970 to 90 एकाडे एक झूज जालें झूज सिवील वॉर भितरल्या त्या देशांत मात लेबनन एक जागो बेयरूट म्हणल्यार जाग्यार मदर तेरेसाचो एक समसो आसलो समसो भुरग्यांचो अनाथ भुरगीं थंय आसलीं आनी हे झूज जातना त्या संस्थेच्या भोंवतणी बॉम्ब पडले बॉम्ब घालून तो समसो सकलांनी सोडलो भुरगीं परत अनाथ जालीं देखून आतां मदर तेरेसा खबर मेळ्ळी मदर तेरेसान कितें केलें मदर तेरेसान मागलें मात्र न्ही ती सोम्या थंय एक जावन आसा सोम्या बरी चिंता सोमी घालें करता सोमी न्ही खंडीत जावन सोमी वगोच रावना सोमी घालें म्हणी करता आनी सगळें ताच्या कृपेन जाता म्हणटा खंडीत सगळें सोमी कृपेन करता तें आमी दुबाव करना सोम्याची कृपा विशेश आनी आतां सोम्या बरी स्थिती सोम्या थंय एक जावन मागणें करता आनी ती वचोन सरकाराक सांगता पाद्रापांक सांगता बिस्पांक मेळटा कोणाक मेळचें वचोन सांगता काले म्हणटा मागणें करया म्हणना त्या भुरग्यांक हाडिजे म्हूण त्या भुरग्यांक हाडिजे पूण थंय झूज जाता वचोंक जायना गेल्यार बॉम्ब पडोंक पुरो कशें हाडचें सगळ्यांनी म्हळें जायना झूजू रावल्या करी जायना एकच सीज फायर म्हळ्यार कालें युद्ध विराम म्हणटात न्ही सीज फायर ओके एकच सीज फायर तें जाल्या शिवाय जायना वचों ती म्हणाली आतां कोणी तिका धैर्य दिवना पाद्रापांनी दिवना बिस्पांनी दिवना गव्हर्मेंटान दिवना कोणेय दिवना आखरेक एक US एम्बसी आसलो खंय तुजे कडेन वचोन सांगता ना भुरग्यांक हाडिचे जाल्यार कालें करीचें देखून तो म्हणालो खंय तो अधिकारी म्हणालो खंय युद्ध विरामा सीज फायर जाल्या शिवाय जायना ओके सीज फायर फाल्यांच युद्ध विराम जायच जाल्यार इतले दीस झूज चलोवन उरता पाल्यांत ही म्हणटा पाल्यांत जायच जाल्यार म्हाका आपोवन व्हरता की तो म्हणालो पाल्या म्हणी सीज फायर युद्ध विराम आसल्यार तुका हांवूच आपोवन व्हरता म्हणालो आनी मदर तेरेसा फाटीं गेली आनी सीद सक्रामेंताच्या मुळान आनी सगळी रात 10 तावन 3 वरां पर्यंत वमतें पडोवन मागणें गेलें पळया करपा 10 तावन 3 राती सर पडोन सोम्याक सोडूना सोम्या थंय एक जावन मागणें गेलें 3 वरां तिका भोगलें शांती आयली तिका भोगलें आतां मागणें पुरो रावया म्हणून 3 वरां अशें उठोन आयली दुसऱ्या दिसा तें झूज रावलें सीज फायर आतां हो अमेरिकाचो कालें एम्बेसेडर प्रतिनिधी मदर तेरेसाक ताणें म्हणलें हांवूच आपोवन व्हरता म्हण ताणें ताका आपोवन व्हेलें आनी त्या सकळ 30 की 60 भुरगीं कोण आसलीं समान नंबर गोतूना थोडीं म्हणटा 30 थोडीं 60 त्या सकळ भुरग्यांक हाडलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मागण्यांत कितली कृपा आसा मागणें करूंक भियेनाकात
मागा सोमयाचेर पातयेवन दीस घाल देखून मागण्यांत करपा आनी कशें करपा मेळटा सक्रामेंतान मेळटा मागण्यांत मेळटा कश्टान मेळटा आनी एक आसा आनी एक 4 तरांनी आमकां करपा मेळटा खंय सक्रामेंतान सॅक्रमेंटल्स मागीर मागण्यांत मागीर आमच्या कश्टांत आमी कडचो त्याग सॅक्रिफायस कश्ट सकड मागीर लास्ट आनी एक हे मनीस सांगा लास्ट कशें करपा मेळटा आमकां देवाच्या उतरांत देवाचें उतर नियाळतना वाचतना करपा मेळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया एक घडी आज सुमी आमकां सांगता कशें सुमी आमकां आज करपा दिता पवित्र सभेन 4 तरांनी दोनी हात उबारया म्हजे उपरांत सांगा सुमया जेजू तुजे थंय कृपे वयर कृपा आसा आज ती कृपा पवित्र सभे मुखांतर तूं म्हाका दिताय सक्रामेंता मुखांतर मागण्या मुखांतर आमच्या कश्टा मुखांतर आमच्या त्याग आनी सॅक्रिफायसा मुखांतर देवाचें उतर नियाळतना वाचतना तें उतर घेवन येतना तुजी कृपा आमचें थंय वळयताय आज ती कृपा आमचे थंय आमच्या गरजांनी आमच्या कश्टांनी जें कितें आमी हाडलां तुका भेटयता आमच्या कुटुंबांनी आमच्या भुरग्यां थंय युवसनां थंय हर एकल्यां थंय प्रत्येक तरान अस्कत जाल्ल्यां थंय पिडेस्तां थंय वायटाक कश्टाक सांपडलेल्यां थंय तुज्या कृपेतावन पयस गेल्ल्यां थंय तुज्या नांवान सुमया जेजू वळाशी कर तुजेर आमी पातयेता हालेलुया 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 ताळी बिडून देवा गर्गान दिया जायती कृपा सुमी वळयता एज वी बिलीव आमी पातयेतना आमी नियाळ करतना मागतना आमी 4 तरांनी म्हळें आतां ह्या कृपेन कशें वाडचें मोटव्यान हांव तुमकां सांगता कशें वाडयेत आमी कृपेन पयलें आमकां कृपा मेळची जेजूची खंय मेळटा केदोळा मेळ्ळी आमकां पयलें कृपा खंय मेळ्ळी आमच्या खंय बावतिस्मान आमकां थंय हांगा मेळना इगर्जेन भुरग्याक कान घेवन सिदा आलतारी कडेन येना आमी भायर रावता कित्याक तें भुरगें परत जल्माचे सेकेंड बर्थ ते बावतिस्मान करपा मेळटा बावतिस्मान कसली करपा मेळटा जाणान गे तुमी बावतिस्मांत आमी कोंकणीन म्हणटा आमकां सांक्तिफिकार करची करपा मेळटा इंग्लिशान म्हणटात सॅंक्टिफायींग ग्रेस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बावतिस्मान सॅंक्टिफायींग ग्रेस सांक्तिफिकार करची म्हळ्यार जेजूक बावतिस्म घेतना आमी वाचलां वांजलान तेंगे सर्ग उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो देवलो आनी ताळो आयकलो बापाचो वयगी आमच्या बावतिस्मांत आमकां सर्ग उक्तो जाला आमी सर्गाक उशेर आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळा आनी आमी देवाची भुरगीं जाल्या वयगी ना आमी कोणाची भुरगीं आमी कांय पयशे दिवन देवाची भुरगीं जाल्या गे धर्माक देखून देवाची कृपा कोणी पयशे दिवन कान घेवंक जायना यू कॅनॉट अर्न तुवें ते कान घेवचे भावार्थान स्विकार करीचे पुरो देखून आयच्या वाचपांत हांवें वाचलें जुवो समजला वचोरी 1:12 वळ आपणाक सत्मान केल्यांनी ताणें देवाची स्विकार केल्ल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क दिलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी देवाची भुरगीं आमची आयडेंटिटी इंग्लिशान आयडेंटिटी म्हणटात कोंकणीन काल म्हणटात आमची अस्मिताय हांव आनी तूं देवाची भुरगीं वयगी कोण सकट देवाची भुरगीं हात वयर करप हे मोला कान घेवंक जायना हे आमकां धर्माक मेळना ताळयो बिडून देवा गर्गान द्या देवाची भुरगीं विसर नाका एक सवाल हांव तुमचे कडेन विचारता तुमचे कडेन जेजू देवाचो पूत वयगी न्ही जेजू देवाचो पूत म्हणून ह्या संवसारान जियेलो गी ना तो निजाकी देवाचो पूत वयगी न्ही आमचे मदें जेजू मदें फराक कालें इल्लो कोलो फराक जेजू निजाकी देवाचो पूत तूं आनी हांव
आमी कसलीं देवाची भुरगीं दत्त भुरगीं दत्त म्हळ्यार कालें एडॉप्टेड बौतिस्मांत आमकां दत्त भुरगीं केल्या म्हळ्यार देवान एडॉप्टेड पूण तशें म्हळ्यार आमकां जेजू थंय कितें जालां जायना म्हणना जाता जेजू थंय घालें जालें तें आमचें थंय जाता आमी पाती येतना आमी देवाचीं भुरगीं म्हणून त्या अस्मितायेन येतना आमकां अधिकार आसा कोलो अधिकार आसा सैतानाक आमकां आपडूंक जायना कॅनॉट टच आज कितलीं जाणां म्हणटात फादर म्हाका हें केलां तें केलां हांवें सांगलें तूं घालें करताय तुवें पाती येयल्यार भियेल्यार लागता पूण तुवें देवा तें आसल्यार मागणें करून सक्रामेंत आज कितें इगज मतां सांगता सक्कड करून सक्रामेंत कुमसार इगरीचे तवळ देखून हांवें म्हळें मुखार सांगता तुमकां मुखार सांगता खंडीत देखून सक्रामेंत मागणें देवाचें उतर कश्ट कान घेवन मुखार वच देवाचे दीश घाल भिये नाका जेजूचे हाल्ली दीश कोणायचेर घाल नाका कोणाय तें करपा ना जेजू थंय मात मुखार वच तूं खरी अस्मिताय तूं देवाचो भुरगो म्हूण पातयेवन जेजू न्हू म्हाका सांगा एक सवाल तुमकां हांवें म्हळें जेजून ताचे विशयान पाड चिंतलां गे केदाळाय हांव देवाचो पूत न्हय म्हूण चिंतलें गे ताणें सगळ्यांनी ताका म्हळें तो पोटारी म्हळें तो पिसो म्हळें तो बेलजेबुलाच्या सक्तेन देवसराचो मुखेली ताच्या सक्तेन देवसार धांवडायता म्हळें हेरांनी ताका अशें म्हळें पूण ताणें ताचे विशयान पाड चिंतलें गी आमी आमचे विशयान पाड चिंताव गी तुमी चिंतिनात न्हू बरी आमी कितले पुणी आमचे विशयान पाड चिंतलां वायट चिंतलां हांव असो हांव तसो कोणी म्हजो मोग करना कोणें म्हळें सैतान आमकां बनायता तूं अशें चिंत तशें चिंत आमी चिंतून आमची तकली पाड गेल्या आमचो भावार्थ तूं न्हू जाला नो आमी बरें चिंतीचे आमी देवाची भुरगीं आमी देवा थंय आमकां ती अस्मिताय आसा तर आमकां पदवी आसा देवसराचेर आसा ताका हात लावंक जायना देव राखता देवाचो हात आमचेर आसा ताचें संरक्षण आसा ताणें संरक्षण काडल्यार मात्र प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमी आमची ही कृपा आसा सॅन्टिफायिंग ग्रेस पूण बाउतिस्मान तुम्ही CCC वाचल्यार कॅटेकिझम ऑफ द कॅथोलिक चर्च सुमार 100 संगती काडूनात खंयच्यो 100 संगती काडूनात मोठ्यान सांगता एक कश्ट काडूना मरण काडूना पिडा काडूना जिविताच्यो अस्कतकायो काडूना आमी मनशां सैमाची देखून आनी आमच्यो वैयक्तीक अस्कतकायो काडूनात आनी कॉन्क्युपिसन्स म्हळ्यार पातकाची ओडणी काडूना बाउतिस्मांत हें काडूना 100 संगती नंबर आसा 1264 1264 वासा घरा वचून 100 संगती काडूना पूण तशें म्हळ्यार आतां सॅन्टिफायिंग ग्रेस बाउतिस्मांत आमकां मेळची ताचे उपरांत आमकां आनी एक कृपा जाय खंयची बाउतिस्म काण गेल्यार पुरो गे पावना आनी एक कृपा आमी तवळ काण घेवया ती जावन आसा खंयची कृपा ताका आमी म्हणटा जस्टिफायिंग ग्रेस म्हळ्यार आमकां नितीवोन करची आमी कोणी नितीवोन न्हय आमकां नितीवोन करचें कोणें नितीवोन केल्लें देवान जेजू थंय रोमाकारांचें 15:20-3:20-4 देवाचें उतर म्हणटा आमी सक्कड पाताक आदारलेले देवाच्या महिमेन भागीदार जावचें भाग होगडायलेले पूण आमच्या सुमया जेजू क्रिस्त थंय ताच्या कृपेन ताणें आमकां जेजू थंय नितीवोन केल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां ही कृपा आमकां खंय मेळटा नितीवोनपणाची कृपा जस्टिफायिंग ग्रेस बाउतिस्मा उपरांत आमकां मेळची खंय मेळटा कुमसारांत देखून तवळ कुमसार जायचे वर्साक एक पावटी न्हय कितलीं जाणां तुमी तवळ कुमसार जातात गी आमी आमचें वस्तूर मेळ्ळ्यार धुतां आमकां घाम आयल्यार कालें करता न्हातां दिसाक 2-3 पावटी न्हांवचीं आसात
गिमा हय गी सो चड घाम येतना चड आमी नाताव आमचें वस्तूर म्हणल्यार दुतांव कूड म्हणल्यार नाताव अथमो म्हणल्यार दुसरी वाट ना एकच वाट ती जेजून जोडून दिल्ली आनी ती कृपा कुमसारान मेळची कुमसार म्हळ्यार घालें कुमसार म्हळ्यार आमी पातकां दिवची म्हणून न्ही वय खंडीत आमची पातकां दिता पूण ताच्याकी चड आमी पातकां वरवीं होगडायलेली कृपा देव पाटीन दिता देखून कुमसार जाल्यार सैताना किडें ना कुमसारान पातकां लिपयल्यार एक दीस तो सैतान तें लिपयल्लें पातक काण घेवन तुका सगळा घालता He'll wait for you. देखून कुमसार जावंक भियेनाकात लजनाकात खंयचो पाद्रा पण पळयनाकात कुमसार आमी लेग दिवचें आमी सुकल्यांक ओडनी आमी देवाची भुरगीं देखून आमी कोणी सुकाना म्हणून आमी पडना म्हणून आमी अस्कत देव जाणा देखून देव आमकां कृपा दिवंक पळयता परत त्या बावतिजमा उपरांत परत ती नितीवोनपणाची कृपा आमकां आज खंय कुमसारान मेळटा तोवळ एक पाद्राप आमी फाटल्या दिसांनी रेत्रे गेल्या थंय तो पाद्राप आमकां शिकोवन दितालो आनी तो म्हणलो तो 15 दिसांक एक फावटी कुमसार जाता काय कितल्या दिसांक एक फावटी आतां आमी कोणी हांगासर आसा 15 दिसांक एक फावटी न्हू पूण एक म्हयन्याक एक फावटी म्हणी उसा कांय होगडाय ना आमी बगार आमकां देव नितीवोन करता देखून कुमसार बरें सुटावें जावचें चवळ ती नितीवोनपणाची कृपा आतां ही कृपा काण घेवन मुखार गेल्यार कुमसार जाल्लें सकट जालें गी नो हांवें म्हळें आनी आमकां पवित्र सभा सांगता बावतिज्म मेळिल्लें सकट जायना ती आमकां सँक्टिफायंग ग्रेस मेळ्ळी पूण आमकां मागीर आमी पाता केल्यार परत्यान जस्टिफायंग नितीवोन करची कृपा जेजू थंय आज सक्रामेंतान मेळची आमी काण घेवचे ती काण गेल्यार पावना कुमसारान पातकां बुकसोतात पूण कालें माफी जायना कालें माफी जायना शिक्षा माफी जायना कुमसारान पातकां बुकसो खंयचें पाताक खंयचें केदें ओडलें मारेकार खरें जावन दी जेजूक असाध्य ना जेजून तें येदोळूस काडलां जेजू थंय बगसलां सो देखून तूं कुमसार जातना देव तुका कृपा दिता नितीवोन करता आनी तें पाताक तो उडासान दवरना पूण पातकां बगसल्यार पावना आतां आमकां शिक्षा माफी जायचे देखून ह्या वर्सा जुबलेवाच्या ह्या वर्सा बरवर्साची यात्रिकां पवित्र सभा आमकां इंडुलजन्स दिता वय गी ना तुमी आयकलां इंडुलजन्स आज तुमकां एक इंडुलजन्स मेळटा हांगासर आज कोण आमी आयल्या तुमी इंडुलजन्स कान गेल्यार कालें करची इंडुलजन्स म्हळ्यार कालें इंडुलजन्स म्हळ्यार हे कुमसारा भायर दितात कुमसारान न्ही कुमसारान प्राचीत पूण ती पातकाची शिक्षा माफी जायची जाल्यार एकच आमी बऱ्यो करण्यो करीचे ताचे उपरांत आमी बरें करीचे बऱ्यो करण्यो करीचे देवा थंय आमी मुखार सराचे जियेचे सैतना किडें ना आमी वायट करनासल्या तें पुरो सांडून फाटीं बऱ्यो करण्यो करच्यो एक बऱ्यो करण्यो नातर मिसाक हेजे एवकरिसाक नातर आतां ह्या वर्सा हें जुबलेवाचें वर्स 2025 पवित्र सभा इंडुलजन्स दिता दिसाक कितलीं इंडुलजन्सां काणगेर ह्या वर्सा मात्र दिसाक 2 काणगेर आनी हांगा उडपी 4 इगर्जो आसात उडपी दिएसजीन बीच साहेबान 4 इगर्जो तुमी पुण्यक्षेत्र म्हणून सांगला म्हळ्यार पिलग्रिमेज सेंटर्स 4 मात खंयच्यो त्यो उडपी एक ही सो आज तुमकां एक इंडुलजन्स म्हणून मेळटा हांगासर काण घेया इंडुलजन्स म्हळ्यार घालें शिक्षा माफी आज तुमी प्लेनरी संपूर्ण इंडुलजन्स काण घे संपूर्ण म्हळ्यार घालें पातकां आनी पातकाक लागून अशी शिक्षा माफी जावी आज संपूर्ण इंडुलजन्स मेळ्ळें जाल्यार तूं बावतिज्म काण गेल्ले बरी जाताय दॅट्स द स्टेट ऑफ युअर सोल बावतिज्म काण गेल्ले बरी ती कृपा देखून आज इंडुलजन्स काण घेवन कितें करीचें की म्हळ्यार आमी ह्या वर्सा एक यात्रीक पॉयंट आमच्या काले म्हणटा आमी आत्मीक तरान यात्रीक पॉयंट करीचें आमचें आत्मीक यात्रीक पॉयंट भायर आमी करता खंडीत आमी पोर
आमच्या कोडयाळ दियेसेजेंद आमच्या मागण्याच्या पंगडाक काण घेवन आमी सुमार एक 50 यात्रीक पयना गेल्या. कोडयाळांत 8 इगर्जो आसात. कोडयाळ दियेसेजेन आमी एक 6 इगर्जां गेल्या. 8 जावना आमकां सगळो दीस 8 6 इगर्जां गेल्या. 6 इगर्जां गेल्या 6 इंडुलजन्स मेळना दोनूच. आमी 2 मात केली, एक सांत अंतोनीच्या आश्रयान आनी मुडीपो तें श्रायन थंय आमी मीस बडयलें. सांत अंतोनीच्या आश्रयान पदरापान मागणेकन रेलिकेचें बेसांव दिलें. आज तुमकां हांगासर मीसय आसा, रेलिकेचें आशिर्वादय आसा. सो तुमी हरियेक पसून हांगा ब्रेस्तर येता जाल्यार तुमकां हरियेक दिसा ब्रेस्तराचे मनी इंडुलजन्स मेळटा. पूण जुबलेवाच्या वर्सा 2 मेळटात, दिसाक 2. एक इंडुलजन्स आमी हेरां खातीर दिवंक जायना, तें आमचेच खातीर, हेरां खातीर जायना इंडुलजन्स. आनी दुसरें काण गेल्यार तें तुमचे खातीर न्ही, तें पुलग दिल्ल्या आत्म्या खातीर. कोणा खातीर? पुलग दिल्ल्या. सो हे जुबलेवाच्या वर्सा मात. इतर वर्सांनी दैवी काळूच्या फेस्ता दिसा प्लेनरी इंडुलजन्स मेळटा आनी सेमेस्ट्री भेट केल्यार तशें विविध तरांनी आसा. हेर वर्सांनी, ह्या वर्सांनी प्लेनरी इंडुलजन्स मेळचे जाल्यार कालंगरीचे नितळ अंतस्करणांत आमी आसा जाय, म्हळ्यार कुमसार आमी जायचे. एकच पयलें वा उपरांत कुमसार नितळ अंतस्करण एक. दुसरें मिसाच्या बलिदाना वेळार कुमगार काणगेचे. मागीर कुमगारा उपरांत कालंगरीचे पाप सैबाच्या इरादा खातीर एक आमचे बाबा, एक नमान बरे आनी सतमन दामणाचे. हे पवित्र सभा इंडुलजन्साच्या बंडरांत हांव दिता. बाबा आनी भयणी आमी सवालां करूंक पुरो इंडुलजन्स काल्याक. अरे इंडुलजन्स तुका नाका जाल्यार व्हडणी, पूण पवित्र सभा दितना घाण घेवया. सो इजी. आमी घाण घेवया, पाती येवया. आस कुरपा मेळची पवित्र सभेन, भायर मेळना. 4 तरांनी आनी तेय आज जुबलेवरचें वरस. कितली कुरपा आसा आमकां आज. आनी इंडुलजन्सान जोन आमी कुरपेन पाटी येवयेत. यू सी, जर तर सुमी आमकां दिता कित्याक नाका. हांवें म्हणचें आमी घाण घेवचें. देखून हांव आज म्हाका ब्रेस्तराचें येवंक जायना सळावत. पाद्रापान सांगतना नाका म्हणूंक जायना. एक इंडुलजन्स म्हणी खंडीत मेळो लोक येतलो. लेट्स स्पीक, सांगया. इतलें पुरो बरें बरें आसा आमच्या जेजू थंय, आमच्या पवित्र सभेन. वाय नॉट आमी कान घेवया, फाती येवया. लेट्स बिलीव, फाती येवया, घेवया. आनी तें देवाचें काम, आमचें न्ही. देव करता खंडीत. देखून मोगाळ भवान म्हणी आनी एक कृपा आमकां जाय कुमसरा भायर. ताका आमी म्हणटा एकच. आतां ह्या वर्सा इंडुलजन्स आमी म्हणटा, नंतर आनी एक कृपा आसा बौद्धिजमा उपरांत कुमसरांत नितीवंत आमकां करची. आनी एक हिलींग ग्रेस. हिलींग म्हळ्यार पथकाक लागून आसची शिक्षा, कथा, कालें तुका सोडून जाल्यार सगळें देव क्षमा करता. हिलींग ग्रेस. आनी पवित्र सभेन 3 तरांनी हिलींग आसा. कशें? एक हिलींग साक्रामेंटान, हाका आमी म्हणटा सॅक्रमेंटल हिलींग. एका रितीन हांवें पळयलें, एक स्त्री तुज्या वर्सां आदीं कुमसराक आयली. हांवें कुमसरा वयच्यान सांगलें तुमकां सॅक्रमेंटल हिलींग कशें पळया, देव कशें बरें करता. आनी ही स्त्री कुमसराक आयली. सुट्टा हांवें इल्लीं दुखांय घडलीं, पाप सुट्टो हांवें कुमसार जाली. जावतच सुमयान म्हज्या मतीन घालें, आळे तिका सांग हांवें तिका आपडलें, बरें केलें. म्हाका पिडा घालें म्हण गुतना, पूण देवान मतीन घालां तिका आपडलें म्हणून. हांवें तिका सांगलें ह्या कुमसरान देवान तुका आपडलें जेसून सॅक्रमेंटल हिलींग, तूं बरी जाली. ती म्हणाली आमेन. कुरिंदरांचें 2 पत्र 1:20 जेजू थंय वय वा न्हय म्हणून ना. जेजू थंय ऑलवेज येस. जेजू थंय वय वय वयस न्हय म्हणलो शब्द ना. सो तिणें आमेन म्हळें. आमेन म्हळ्यार घालें तशेंच जावं. तुवें घालें म्हळें पळय तशेंच जावं. तुका घालें भोगलें वा देवान मतीन घालें तशेंच जावं. आनी तिका हांवें विचारलें तुका कसली पिडा? ती म्हणाली फादर म्हाका ट्युमर, कॅन्सर आसा. हांवें सांगलें कॅन्सर आपडलें. कॅन्सर इज नथींग फॉर गॉड. कॅन्सर गाय न्ही देवाक. तुजी पातकां गाय न्ही, तुजी उणेपण गाय न्ही, तुजी अस्कतकाय गाय न्ही. पूण तुवें बाती येयल्यार
मागल्यार ताच्या कृपेन त्या कृपेक मेळटा काडल्यार हिलिंग ग्रेस कानग्यान मुखार गेल्यार बरी जाताय. हांवें तिका म्हळें कुमसारा उपरांत कावन्सिलिंगाक घे कशें मागचें जावं तुका सांगता आनी तिका हांवें मार्गदर्शन दिलें. ती घरा गेली. तिका हांवें म्हळें दुबाव आयल्यार बें आनी काणगे नाका, दुबाव करनाका, दुबाव आनी पुरो जेजूच्या नांवान पयस कर, मागणें कर आनी धाकटेराक वचून मेळ. आनी धाकटेर नातलो. सुमार 1 हप्तो राखचे पडले. धाकटेर 1 हप्त्या उपरांत तिका मेळ्ळो अपॉयंटमेंट. 1 हप्तो तिका दूख आसा, इल्लें बेगीन दिसलें, पूण तिणें जेजूच्या नांवान पुरा पयस केलें, पाती येयली, मागले आनी मुखार गेली गेली गेली. 1 हप्त्या उपरांत वाटेर येतना ती म्हणटा तिची दूख गेली. आनी धाकटेराक मेळोन धाकटेरान म्हळें बाय तुजें ट्युमर गेलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हाका आमी म्हणटा सॅक्रमेंटल हिलिंग. सक्रमेंतान देव बरें करता. मिसार देव बरें करूंक बरो, कुमसरान करूंक बरो. देखून तूं कशें काणगे जाय तशें, कशें पाती येताय. आनी आतां दुसरें आनी एक आसा हिलिंग बाय ऑथॉरिटी. ऑथॉरिटी म्हळ्यार पदवेन. कोणाक पदवी दिल्या ह्या जागांक पदवी दिल्ली आसता. तुमकांय आसा. डेलिव्हरन्स सुटकेची पदवा तुमकां आसा की ना? मार्काचो वंजेला 16, 17 आनी 18 वळ. सत्मानतल्यांक असल्या असर्यांची पदवी आसा. मुचे नांवी देवसार सोडयतले, नव्या बसांनी उलयतले, सोरोप हातान धरूंक शकतले, मारेकार वीक पेल्यारी कांय जायना आनी पिडे संजे हात दवरून तांकां बरें करतले. कितली पदवी. सो तुमी वापरीत. सो हिलिंग बाय ऑथॉरिटी. पदवी वापरा. डिक्लेअर ब्लेसिंग ऑन युअर सिच्युएशन. आज कोण रिणांत आसात, डिक्लेअर फायनान्शियल ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस. आज कोण पिडेंत आसात, डिक्लेअर हिलिंग इन द नेम ऑफ जीसस. आज कोण पातकान सवयांनी आसा, डिक्लेअर डिलिव्हरन्स इन द नेम ऑफ जीसस. जालें. आमी कान गेल्यार जालें. आनी हिलिंग बाय ऑथॉरिटी. आतां तिसरें आनी एक आसा हिलिंग बाय कॅरिझम. कॅरिझम म्हळ्यार कारिझमातीक देणी. देणे आसलो मनीस देणे वापरता आनी ते वापरतना कालें जाता देणे दिल्लो देव ताचे देणे वापरल्या वेळार थंयसर बरी जातात. देणे वापर. ही देणी खंय आसात? 1 Corinthians chapter 12 12वा वसोर 4थी वळ जावन 11वी वळ. कितली 9 देणी आसात. तातूंत थोड्यांक कालें पिडा गूण करचें देणें आसा जावंक बरो. हिलिंग. थोड्यांक मिरेकल्स. मिरेकल्स म्हळ्यार घालें. हिलिंग म्हळ्यार पिडा आल्यार बरी जाता. मिरेकल म्हळ्यार घालें. मिरेकल म्हळ्यार कोणाचो पाय इल्लो अर्दो आसा जाल्यार मिरेकल आसा जाल्यार नातल्लें आसा करीत जाता. डिक्लेअर. आज आमी करना. सो आज आमी केलें जाल्यार खंडीत जाता. देखून मग भवानी म्हणी जेजू थंय इतली कृपा आसा. हांवें सांगलें कृपेंत आमी वाडयेत. बावतिस्मान मेळिल्ली कृपा मात न्ही. कुमसारांत आज आमकां नितीवोन आनी तशेंच भलायकेची कृपा. हिलिंग. कुमसार जाल्या उपरांत आमची कालें शिक्षा माफी करीत जाता. कितें सोडून जाल्यार तें समा करूंक देवाक जाता. देव करता ताच्या कृपेन. एक घडीभर दोळे धांपा. 10 मिनटां आमकां उरलीं. आमी मागया. लेट्स प्रे. कितें आमी आयकलां आज आमी समजल्या आज जेजू थंय कृपा आसा तर आज मागया. आमकां जायत्या जाणांक हांगासर भलायकी जाय जावं बरो. जायत्या जाणांक आज कसली कृपा तुका जाय. तुमकां भोगता दिमी घाल मागीचे तर दिमी घाल मागया. कोणाक दिमी घालूंक जाय दिमी घाला. तशें जाय तशें कोणाकच पळयनाका. हो वेळ विशेश कृपेचो वेळ म्हणून पातयेवन जेजू थंय कृपा आसा. आज आमी मागता मागण्या मुखान ह्या सक्रामेंताच्या आराधना मुखान कृपा आमचेर सुमी आमकां दितलो. देखून ह्या घडये दोळे धांपा. खंयसर तुमकां पिडा त्रास जाल्यार थंयसर तुमचे हात दवरा आनी मागा. जेजूच्या नांवान मागा. डिक्लेअर हिलिंग इन द नेम ऑफ जीसस. आज तुमकां तुमच्या कुटुंबांत कश्टां वयर कश्ट आयल्या तर डिक्लेअर डिलिव्हरन्स. सुटका मागा इन द नेम ऑफ जीसस. आज कोणी खंयच्याय संकश्टान वायटांत आसात तांकां सुटका जाय. डिक्लेअर दॅट डिलिव्हरन्स ही सुटका सुरवान जेजूच्या नांवांत आसा. जेजू थंय विशेश कृपा आसा. तुजी कृपा, तुजी काकूळ, तुजी दयामय सुमी आज आमी मागता वाज हांगासर.
बावडतान एका मोनान मागता तुवें म्हळ्यार बावडतान केल्ले मागणे पिडेसाक बरें करता बऱ्या मनशान केल्ले मागणे भोव चड शक्तिमंत आनी फळादीक जावन आसा आज तुमी आमी डिक्लेअर विक्ट्री इन युअर नेम आज आमचेर तुजी दिश्ट तूं घालून आसाय आज जेजू तुज्या नांवान आय डिक्लेअर हिलींग हियर इन द नेम ऑफ जीसस आय डिक्लेअर डिलिव्हरन्स सुटका सोडवंक आज जेजूच्या नांवान आज विशेष कृपा आमी भुरग्यांचेर मागता परीक्षा ती तयार करून बरोवन आसात 10वीची तशेंच 12वीची आमच्या घरांनी वा आमचे कडेन मागणे विचारलेली जायतीं आसात ते करपा वळोवन दी तांचे थंय आज आमच्या भुरग्यांक थंय वळोवन दी युवा आसतना थंय वळोवन दी आज कोण तुजे दान पयस केल्या समया आज आमच्या घरांनी कुटुंबांनी रितीर करिनातलीं आसात मागण्याक येनातलीं आसात तुका वळखनातलीं आसात क्रिस्तांव जावनी समया आज करपा वळय आमच्या घरांनी आमचे संबंध आनी ना रिलेशनशीप आमच्या ह्या गांवांत देशांत आमच्या पवित्र सभेन चकडांतय आज मुखेल्यांतय ऑल लिडर्स आज सगळ्या संवसारांत प्रत्येक घरांत काही झुजां झगडीं आसात ती शांतीन बदलो म्हणून वी डिक्लेअर विक्ट्री इन युअर नेम सुम्या वी डिक्लेअर पीस शांती समाधान परगट नवास तुजी कृपा सुम्या आमकां दी हरी एक लागला पळय तुझी कृपा तुझी काकू तुझी दया मया सुमिया तुझी कृपा तुझी काकू तुझी काकुळ तुझी दया माया सुमिया तुझी कृपा वरती सुमिया तुझी काकुळ वरती सुमिया तुझी दया मया दनिया तुझी कृपा वरती तुझी कृपा वरती सुमिया तुझी काकुळ वरती तुझी काकुळ वरती सोमिया तुझी दया माया तुझी दया माया सोमिया सुमियाक आमी सगळे दिव्या समर्पिया आज आमी पातकांदा सावन सुमियाक दिव्या ती पातकां कसल्याय वायटान संकटांत सावन सुमियाक आमी दिव्या ताची कृपेन तो आमकां बरें करूं नितळ करूं जशें पेद्रूक ताणें बक्षिलें एका तुजी दीस ताचेर घाली पेद्रोन पाता केलें ती 3 पवडी नेगार केलें तरी ताणें दीस सकयल घालूं ना सुमयाक ताणें पळयलें सुमयान ताका पळयलें आनी सुमयान ताका बरें गेलें आज तोच सुमे आमकां बरें करूं सर आमच्या पातकांतां सर आमच्या वायटांतां सर आमच्या बांदपासांतां सुटका दी इन द नेम ऑफ जीसस आय डिक्लेअर दिस हीलिंग डिक्लेअर दिस डिलिव्हरन्स सर पातकां वायट आतां नरी एक बांदपासांतली सुटका आमकां मेळो पळय सुम्या तुजे कृपेर आमकां तूं बरी कर सुम्या तुका निगार केल्लेल्या पेद्रूक तुवें बक्षिले तुजे काकुळती द्रश्टे काळीसाचे उमाळले सुकापली वळकोन गळगळ्या रडोन जिवीत तुका समर्पिले सुकापली वळकोन गळगळ्या रडोन जिवीत तुका समर्पिले तुझी कृपा तुझी काकुळ तुझी दया माया सुमिया तुझी कृपा वरती सुमिया
तुझी काकूळ तू वरती तुझी काकूळ वरती सोमिया तुझी दया माया तुझी दया माया दुनिया तुमकां कोणाक पिडा शिडा आसा जाल्यार थंयसर तुमचे हात दवरा ह्या घडये समयाची कृपा वाडटली. कोणाक पिडा शिडा आसा तुमच्या तकलेंत आसा तर तकलेचेर हात दवरा. तुमच्या गोमट्यांत आसा तर गोमट्याचेर हात दवरा. तुमच्या ताळो समानांत ताळ्याचेर हात दवरा. तुमच्या हृदयांत आस काळजांत कितें आर्टरीज ब्लॉक्स आसात तर सुमयाच्या नांवान ते उक्ते जातले ह्या घडी. ताच्या कृपेन त्या कुळतीन तो करता. देखून मावडतान मागा कोणाकय पळयनाकात. जेजू तुमकां कितें करता पळया. जेजू तुमचे थंय कसली कृपा वाडयता. आज कुडीची भलायकी तो तुमकां दितलो. तुमची हरी एक पिडा शिडा जेजूच्या नांवान आज जेजू तुज्या नांवान हरी एक पिडा शिडा पयस वचो. हय ऑल ट्युमर्स कॅन्सर्स डिसॉल्व एंड डिसअपियर. हरी एक कॅन्सर खंयच्या स्टेजीर तें आसूं 1 2 3 4 सुमया ते सगळें तुज्या कृपेन आज तुज्या नांवान बंदी जाल्लें जावं. तुवें आमकां सुडका जोड दिल्या. तुज्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. त्या गायाच्या सक्तीन आमकां आपड. आज तूं आमकां पळय. तुजी कृपा आमचेर धाड. ती कृपा आमी घेवंक बावडटान आमकां फावो कर. त्या कृपेन आमी बरीं जावं. संपूर्ण रान आमकां भलायकी मेळो. कुडीची मोतीची आत्म्याची आज कंगल जाल्ल्यान निराश जाल्ल्यान देदेस्पोर जाल्ले आसात. शांती समाधान होगडायलेलीं आसात. Jesus, we declare peace. We declare peace and harmony, reconciliation in your name. Declare healing in your name. Let every part of our body be sound, normal, be healthy in your name. आमची गोमटी आमची तकलेन मेंदवान कितें आसा. आमच्या गळ्यान ताळ्यान कितें आसा. आमच्या काळजान आर्टरीज ब्लॉक्स जाल्ले. Let those blocks be gone in your name, Jesus. Be open in your name. आमच्या शिरांनी अस्कत काय आसा रगत चलावन जायना. तुज्या नांवान चलावन जावं. आमचे चुकलेलीं ती हाडां जीव जावं. आमच्या गांठीची दुख आर्थरायटीस कातीची liver, kidney, vital organs revived. Be revived in your name. As we pray, Lord, तुझी कृपा वरती समया. तुझी कृपा आमचे वळाशी करया. त्या कृपेन आमकां बोरी कर, नितळ कर, सुडका दी. आमचे रीण आनी सगळें फारीक जावं. हे आमच्या घरांनी कुटुंबांनी वळोवन दी. जाग्यांनी वळोवन दी. कोणा खातीर आमी मागता ह्या घडये कधी एकरान पाप सैबा खातीर मागता. सुमया ताचे तें वळाशी कर. ताचे तें आसचें इन्फेक्शन सगळें तुज्या नांवान पयस वचो. All pneumonia and all other infections be gone in your name, set right. सुमया मागता हांव ताचे खातीर. आनी समय सांगाती कोणें आमचे कडेन मागणें विचारलां तांचे खातीर आमी मागता तुजी कृपा सुमया. तुजी कृपा तुजी काकूळ तुजी दया मया सुमया. तुझी कृपा तुझी कृपा तुझी काकूळ तुझी काकूळ तुझी दया माया सोमिया. तुझी कृपा वरती सोमिया. तुझी काकूळ वरती सोमिया. तुझी दया माया दुनिया. तुझी कृपा वरती तुझी कृपा वरती सोमिया. तुझी काकूळ वरती तुझी काकूळ वरती सोमिया. तुझी दया माया दुनिया. दोन्ही हात आमी वयर बारया. स्तुती कर मागा. हालेलुया हालेलुया. स्तुती कर मागा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सुमयाची कृपा आमचेर वळो. Jesus, in your name I bind all sicknesses, every evil. जे कितें आसा आमकां बंदोड्यो आसा तुज्या नांवान बंदी आसा. तुज्या कुर्साक बंदी जाल्लें आसा. तुजें दान आमकां वाडची कृपा. तुवें सोडून दिल्ली कृपा वयर कृपा आमचेर वळो. Let there be mighty healing, deliverance, anointing in your name. सुमया आमकां आमची घरां आमचे जागे मोगाच्या मनशांक कोणा खातीर आमी मागता. लेकरांक पाप सैबा खातीर मागता. ताचे थंय तुजी कृपा वळोवन दी. त्या कृपेन सुमया संपूर्ण तो बरो आसा.
Wounds are Sudka Sarvamano. Let there be mighty healing, Lord. Deliverance and anointing in your name. Let there be mighty blessings upon us. Am kam chen kam am chaburgyam radekran. Askon shikona sa davichi baravichi ek samreda. Tara ikartananga jai shura sajit sagad. Sparenkan borong. To the mahima divam kam pavakar we pray. Smaya magne ao bartam. Kuchapata shizuche navi. Amen. दोन्ही हात काळजाचेर दवरा दोळे दामपा आज विशेष कृपा सुमयान वळयल्या जायत्या जणांक हांगासर बरें जालां कोडीची भलायकी मेळ्ळ्या कोणाक बुजांची फ्रोजन शोल्डर्स आसले सुमयान तुका आपडलां कोणाक किडनी आनी किडनीन प्रॉब्लेम्स जाल्ले सुमयान तुका आपडलां आज बरें केलां तुका लिव्हराचे समस्या जाल्ले तुज्या शिरांनी रगत वळोन येतलें आज रगत सुमयान ताच्या नांवान कृपेन वळोवचें केलां आज तुज्या काळजान ब्लॉक्स जाल्ले उक्ते गेल्यात कातीची पिडा बरी जाल्या अथरायटीस बरें जालां जे कितें तुवें मागलां सुमयान तुका कृपा दिल्या ना केवल भलायकी पगार तुवें कोणा खातीर मागलां भुरग्यां खातीर बापसाहेबा खातीर वा आमचीं घरां जागे कोणा खातीर तुवें मागलां ह्या घडये सुमयान पडलां कृपे वयर कृपा ताणें दिल्या तुजें तें ह्या घडये वळून आसा बिकॉज यू बिलीव तुवें पाती येयलें तुवें पाती येवन स्विकार केली देखून सुमयान तुका बस कुडीची मोतीची आत्म्याची भलायकी दिल्या विशेष कृपा वळयल्या ती कृपा पोंत पर्यंत आसूं सो मिन्स पोंताक पावो म्हणून आमी मागया आनी समयाचें बेसांव घेवंक आमकां समी तयार करया सर आमच्या त्या सवांचेर आज कितें बडयलां सो आमी बेसांव घालता निमाण एकंदर आमी गावया येद्या उडा सक्रामेंता येद्या उडा Sacramenta Sustang naman karuya Purbila tiarupa bola Navioriti adaya Salvon mecha uskut misya Babartace Boltevia Zase Bapa Tase Sputa Ullasani Stutisa Podvimai Nasa Snan Yekostaryan Sita Tukado kaincha spirita Samaksami narta Amen प्रार्थूया हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोडा सोय आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या पवित्र कुडीच्या आणि रक्ताच्या मिसरांक मान करूंक दयेन आमकां फावो कर सोची येताय रास करताय सासनाच्या सासना Amen Soumya tuchaya mandiran Sembilan bedong Pelita Stuti tuci gaita amit turben nada Ukti urben mana Mugal papu tuam so
म्हणा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. जेजू ख्रिस्त म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमी नियाळचो विशय जेजूच्या कृपे विशयन. जेजू थंय कृपे वयर कृपा आसा हाच्या वाचपान तोच संदेश आमकां मेळटा. वांजेलांत जेजू विचारता, हांव कोण म्हूण तुमी म्हणटात. जेजू कोण? जेजू म्हळ्यार कृपाच जावन आसा. आनी आज ती कृपा जेजू आमकां सक्रामेंतान प्रतीक तरान आज ह्या बलिदानांत आमकां दिता. तर एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांप्या सगळ्यां जेजूक मेळोवंक आमी आयल्या. म्हणजे कृपे सिंहासनाक आमी लागीं सरता. जेजूस आमकां आज कृपा दिवन बरी करता, आमची मागणी आयकता. आमकां कितें गरज आसा ह्या संवसारांत आमच्या जिवितांत सकयल तो दिता. जीजस इज सफिशियंट फॉर अस. जेजू ताची कृपा आमकां पुरो. तर ती कृपा आज आमी मागतना, ताचे तावन आमी घेतना, स्विकार करतना आमकां तयार करया. आमची मनां आनी काळजां आयतीं करया, जेजूक उक्तीं करया. आमची ल्हान व्हड पातकां सुखी आमी वळखुया. सुम्या लागचें, एकामेका लागचें, बुकसने मागया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सत देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, सरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. होमचो अपराध, होमचो व्हड अपराध, ह्या सगळ्या सदां संपार न्हय, सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनातिरात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूळट, सोमिया काकूळट, त्रिसा काकूळट, त्रिसा काकूळट, सोमिया काकूळट, सोमिया काकूळट. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, सही आणि शांती ताच्या इष्टा सोसारी. सर्वेस पोरा देवा, सर्किंचाराया, सर्पद्वेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका देवासा, तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वंदनता. सोम्याची सुख्रिस्ता, बापाच्या एकल्यास पुता, सोमिया देवा, देवाचे शेळये, तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळट. तू बापाच्या उच्च्या पोस्तार आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे मन
असतो परमेश्वर. प्रार्थूया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उच्चान पेटून भगवान लोरेस दुर्बळांच्या सेवेन विश्वासी राहून आणि रक्त साक्षांचे कष्ट मरण सोसून महिमेवान सांग पावलो. ताच्या मोगासारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी चलोंक आमकां कृपा आनी बळ दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सुमय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता निरास्वड चलयता सासनाच्या सासना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. देवान नोयेक आनी ताच्या पुतांक आशिर्वाद दिलो आनी तांकां म्हळें, वाडा आनी चडा, संवसार बरा. पृथ्वेच्या सर मनजातींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक, धरणीर सरतेल्या जीवदाळींक आनी दर्याच्या मासल्यांक तुमची बेंबिरांत आसूं. तुमचे अधीन तीं केल्यांत. पृथ्वेचेर भोंवतले सर्व प्राणी तुमी खवेत. जशें हांवें तुमकां रूप जडां दिल्यान तशें हें सगळें हांव तुमकां दितां. रगत आशिल्लें मांस तुमी खावंक नजो, कित्याक रगतांत जीव आसा. तुमचें रगत वारयल्यार त्या रगताचें हांव लेख घेतलों. हरेके मनजाती कडचें आनी तेच परी मनशा कडचें हांव लेख घेतलों. हर एकलेच्या जिवाचे लेख ताच्या भावा कडचें हांव घेतलों. जो कोण एका मनशाचें रगत वारयता ताचेंय रगत वारयतले, कित्याक आपल्याच सारक्याचो देवान ताका केला. वाडा आनी चडा, सगळ्या संवसार बरा. देवान नोयेक आनी ताच्या पुतांक म्हळें, आबळे, हांव तुमचे लागीं आनी तुमचे संतती लागीं म्हजो सल्लो करतां आनी तारुवांतलीं तुमचे सवें भायर आयल्यान त्या सर्व प्राणयां लागीं, सुकण्यां लागीं, जानवरां आनी रान मनजाती लागीं आनी बुंच्या सर्व मनजाती लागीं हांव म्हजो सल्लो करतां. तुमचे लागीं हांव करतां तो सल्लो हो. परतून केदींच आवरा वरवीं पृथ्वेची देसवाट जावची ना. आनी देवान म्हळें, हांवें तुमचे लागीं आनी सर्व प्राणयां लागीं केल्ल्या शाश्वत सल्ल्याची खुणां ही. म्हजें दोन कुपांचेर हांव घालतलों. हांवें संवसारा लागीं केल्ल्या कराराची खुणां तें जातलें. देवाचें उतार हें. देवाचें वडोपकार. सर्वेस्पर म्हणटा त्या नांवा बी येतली. प्रितुमेचे सराय तुझे महिमे मुखार कावजेतले. सर्वेस्पर सियोन शहर परत्यान उबारतलो आनी आपले वर्ते महिमेन
प्रत्यक्ष जातलो ते ज्ञागत धरणातलेल्यांचे प्रार्थन तो ऐकतलो आणि ताची विनंती तो बिलकुल तिरस्कार करसो ना. सर्वेस पसरता भूमी निष्कांता आणि मुखार जनन घेतले परचेन देवाक नावाडचे खातीर ते मुकले संतते पासून इतले बरो नासो कैद्यांचे विळाप आयकोंक मोरनाचे फर्मण जाल्ल्यांक सुटका दी. देवान आपल्या माहोनात पवित्रानात सगला दिश्ट घाली सरगार तां प्रितुमेचेर ताणे नदर घाली. सर्वेस पसरता भूमी निष्कांता सर्वेस्परा तुझे नाव सियोनांत वाकणतना जेरुसलेमान तुझी होगळी गाताना तुझ्या सेवकांची भुरगीं बाळां सौकासायेंची येतली आनी तांची सत तुझे हुजी सदांकाल बाळतली. तेदना जनांगांनी राष्ट्रांय जोमो जातली आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतली. सर्वेस पसरता भूमी निष्कांता सर्वेस पसरता भूमी निष्कांता. Alleluia, 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 Alleluia. तुझी उतरा सुम्या आत्मो आनी जिवी सासनिक जिवीत दिता ती उतरा तुझेच लागी आसा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्का परमने जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. जेसू आपल्या शिष्यां सांगता सेजारिया फिलिपी नांवाच्या शहरा भोंवतणीच्या हळल्यांक भायर सरून गेलो. वाटेर आसतना आपल्या शिष्यां लागीं ताणें विचारलें, हांव कोण म्हूण लोक म्हणटा? तांणी ताका जाप दिली, थोडे तूं स्नान दतार जुवांव म्हणटात, हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात आनी हेर तूं प्रवाद्यां मदलो एकलो म्हणटात. चवळ जेसू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? पेद्रोन ताका जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त.
तेदवा आपणा विशयंत कोणाकी सांगतानी सांगिनाय म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. आनी आतां मनशा पुतान कश्ट सोंसची, मतभऱ्यांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका तिरस्कार करची, ताका जिवेशी मारची आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उरची गरज म्हणून जेजू आपल्या शिसांक शिकोवंक लागलो. तितल्यार पेद्रू ताका कुशीन आपोवन बेश्टावंक लागलो. पूण तो फाटीं सरन आपल्या शिसां मुखार पेद्रूक बेश्टावन म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयस सर सैतना. देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मुच्छ मोगाळ भोवनो आनी भयणीनो, आज देवाच्या कुरपे विशयंत आमी नियाळून आसां. जेजू थंय कुरपे वयर करपा, जेजूक आनी एक नांव, कुरपेक आनी एक नांव, जेजूस म्हणयेत. सवाल जेजू शिसांक विचारी, तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? आनी पेद्रू जाप दिता, तूं क्रिस्त. आनी एक एवांजलांत आमी आयकता, क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत, यू आर क्रायस्ट सन ऑफ द लिवींग गॉड. पूण ताका कळ्ळें की कळीत ना गुतना ताका उगडापण जालें. आनी हें देवान बापान ताका उगडाप हें केलें, देखून ताणें ही जाप दिवंक जाली. पूण जेजू आपल्या कश्टा मरणा जिवंतपणा विशयं सांगतना पेद्रूक नाका. ते दळा पेद्रू देवा बरी चिंतिना, मनशा बरी चिंता. आमी देवाक मनशा बरी पळयल्यार जायना. आज जेजू मनीस न्हय. आज आमी देवाक देवा बरी पळयचे. आज आमी अशें सकयल तावन वयर पळयल्यार मात पावना, आमी वयर तावन पळयचे. कित्याक आमी देवा सोमे आसतना, देव आमचे सोमे आसतना आमी ऑलरेडी इन गॉड, देवा थंय आसा. आज ती कृपा आमकां देवान जोड दिल्या. आमी कांय ती आमी वी कॅनॉट अर्न. सगळें देवान दिलां. आज तें भावार्थान आमी कान गेल्यार, स्विकार केल्यार पुरो. एक घडीत हांव तुमकां दिता, जेजू कोण? जेजू पुरोगी म्हणलें सवालास. तुमी घाले म्हणटा जेजू पुरोगी ना, आनी कोण जायचे? हांवें म्हणचें, इफ यू बिलीव, आज आमकां जेजूची वळख ना, देखून आमी थंय हांगा वेता, धांवता. जेजूची वळख आसा, जेजू पुरो. ताणें करिनातलें कांय ना, ताणें दिनातलें कांय ना. सगळें ताच्या कृपेन तो करता, नो डावट. पूण ती कृपा कान घेवंकी आमी शिकाचे, त्या कृपेन जियोंक आमी शिकाचे. आमी प्रयत्न आमचे म्हण आसा, आमकां हात पांय सोमा आसात करीचे. आज पाप सैबाक जावचें ना. ताणें जातना केलां. देखून तो कशें जियेलो ह्या प्रायर 86 years, एक लंग कान घेवन. कृपा नास ताचे खातीर आमी मागया. आनी ताणें काडिल्ली वावटून व्यर्थ जायना. आज तसलें पाप साहेब, तसलें याजाक, तसलें क्रिस्तांवां आमी आसाचे. आज जेजूची वळख आसली आनी जेजूक परगट करची, टू डेमॉन्स्ट्रेट द किंगडम ऑफ गॉड. जेजून कितें केलां आमी करयेत. कित्याक ती पदवी आमकां सायच्या पयल्या वाचपान पळया, पुर्तुगोल देवान धाडलो, पूण नोये लागीं एक करार केलो, आनी हांव नास करना. एक दोनू न्हय गे, आनी करना, खंडीत करना. कित्याक ताणें म्हळें आनी तांकां अधिकार दिलो, वाडा आनी सडा. परत्यान तोच अधिकार पयल्यान दिल्लो आमकां आसा. जरास आमी देवाक वळखोन, देवा थंय आमी भावार्थान जियोन आमकां दिल्ली पदवी आमी वापरली जाल्यार आज हो संवसार आमी सर्ग करयेत मोगाळ भगवान. आज जेजूक आमी दिवयेत. हांवें म्हळें एक घडीत हांव दितां. हांगा आज थोडीं बँगलोर तावन आयिल्लीं आसात. आय अंडरस्टँड. एक जोडें बँगलोर तावन रतिरेक येतालें आमच्या मंदिराक. म्हटल्यार 12 वर्सां ताणें हांवें पळयलां कोण रतिरेक आयिल्लीं, जेजूक वळखल्लीं, कशीं बरीं जाल्यात. कुटुंबां, भुरगीं, युवसना जेजूक सोडनात. आज विचारतात म्हाका जेजू दी.
गिव मी जीसस. आनी हें जोडें प्रायज जाल्ली आतां तांकां येवंक जायना प्रायेक लागून, पूण एक 2-3 रितीरेक आयलीं. आनी वो दादलो क्रिस्तांव, ही स्त्री क्रिस्तांव न्हय, एक दुसऱ्या धर्माची पूण दादलो क्रिस्तांव लागीं काजार जाल्ली आनी तिका जेजूची वळख मेळ्ळी इल्लें 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 इल्लें. आनी एक 50 वर्सां प्रायर वेन शी वॉज 50 तिणें जेजूक स्विकार केलें, बावतिस्मकान गेलो आनी तिका कृपा मेळ्ळी. खंयची कृपा? आज आमी म्हळें न्हय, खंयची कृपा? सांक्तिफिकार करची, सॅंक्टिफायींग ग्रेस. आनी उपरांत दुसरें सक्रामेंट जस्टिफायींग, नितीवोन. आनी हिका जेजूची वळख इल्ली इल्ली जाली. आतां रितीरेक येतना तिची प्राय 56-57, सो 7 वर्सां मात. आनी ती म्हणटा आज फादर हांवें जेजू विशयांत न्हय जाणा जावं कितलो लेट केलो, 50 वर्सां उपरांत, पूण आतां 6-7 वर्सांनी जेजूक हांव वळखोंक सकल्यान जेजूची कृपा ही. आनी हांवें जेजूक सोडनूचो आनी हांवें जेजू थंय शियेचे, हांवें जेजू मात न्ही, आमकां 4 जाणां भुरगीं आसा, 4 चेडवां, तांणी जेजू सरशें आसाचें. एक आवय बापायन भुरग्यां खातीर मागचें जेजू. खंयचीं आवय बापाय आसात आज भुरग्यांनी जेजूक वळखचें, जेजूक कान घेवचें, जेजूचो मोग करीचे, अशें मागचीं आसात? तुमी आसात गी? कोण आसा? हात वयर करा आपल्या. सगळ्यांक कळी जावन दी तुमी मागतात पूण भुरग्यां खातीर. व्हेरी गूड. जेजू पळोवन दी आमकां आज. तें किर्तन न्हय गी? कसलें किर्तन आज? बरें किर्तन आहलें. खंयचें किर्तन? तुजी कल्या सर्गार तावन भुमीर दिश्ट घालता, आज देव आमकां पळयता, तो वळखता. तूं जेजूक आज वळखोन ताका साक्ष दिताय गे, तूं मागताय गे, तूं कृपेंत आसाय गे. इज आस्किंग अस. सो आनी मागलें आनी 4 जाणां भुरगीं एकलें हॉलंड नेदरलँड्सांत आसलें मलगडें. आनी ती बाय ती स्त्री म्हाका म्हणटा, फादर म्हज्या भुरग्यां खातीर ही माग. हांवें जेजूक आनी सोडनूचो, हांवें मात न्ही भुरग्यांनी वळखचें. हांवें सांगलें तूं मागताय न्ही, हांवें घाल्यार मागचें. तुजें मागणें पुरो. एका आवयचें मागणें भुरग्यां खातीर पुरो, एका बापायचें मागणें कुटुंबा खातीर पुरो. एक आवय एक बापय भुरग्या जेजूक वळखा जाल्यार, एक फुडारी एक यासाक जेजूक वळखा जाल्यार, क्रिस्तांव जाल्यार पावना, यासाक जाल्यार पावना. पण आज जेजूचो मोग करची, त्या मोगान पेटची. आयच्या पयल्या मागण्यान सान लोरेस जेजूच्या मोगान पेटलो. मॅडली इन लव विथ जीजस. आज जेजूच्या मोगान पेटची काळजां. तसलें आवय, तसलें बापय, तसले वडील मुखेली आज जेजू कोण म्हणून फाती जेवचे. आनी हांवें म्हळें तुजें मागणें पुरो बाय, हांवें मागिजेत म्हणून ना, तुज्या मागण्यान देव तुज्या भुरग्यांक हांगा हाडटलो. आनी नेदरलँड्साचे रेजेर आयलें आनी सांगलें बरी थोड्याच म्हयन्यांनी रितीरेक आयलें. ही आवय आनी बापय काण घेवन मलगड्या धुवे काण घेवन आयलीं, बसलीं. बापय तिल्यान, आवय इल्यान. हें मद्दें शी सिटींग इन द मिडल. 5 दीस रितीर, सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्त, शुक्रार जालो, सकाळां गेलीं, ही रावलीं. सोनवाराची रितीर जावन येता म्हणून. आनी आवय म्हणाली, फादर म्हज्या धुवेक इल्लें मेळ. हांवें सांगलें तें आयल्यार मेळटा हांव. तें आयलें, मेळोंक बसलें मुखार ऑफिसान. ते म्हाका म्हणालें, फादर हांवें आजचें नेदरलँड्स हांव शिकतालीं, शिकाप जालें, आतां रजेर आयल्या, रजेच्या उपरांत हांव काम मेळटलें म्हाका खंडीत. तें म्हाका बेना, खंडीत देव फावो करतलो. आज हांव रितीरेक आयलें, पयलीं पडी रितीर करची. नेदरलँड्सांत हांव सवळावत मागण्याक वचों ना आनी रितीर बिलकूल करूं ना. थोडे पटी करची गेले, थोडे पटी हांव वचों ना. पूण तशें म्हूण सांगून जेजूक हांवें सोडूं ना, बावट सोडूं ना. जेजू आसा खंडीत, जेजूचेर हांव पाती येता. हांवें सांगलें बरें, नो प्रॉब्लेम, हांव तुजी जडती करना, म्हाका कोणें जडती करचो अधिकार दिला. मागीर तें म्हणालें, तुमचे पप्पा मम्मी केल्लें वळखताय, 3 रितीऱ्यो केल्यात. इल्लें म्हणी मम्मी 50 वर्सां उपरांत जेजूक वळखली. बरीं मनशां दोगांय. ती आवय बापायच्या मागण्यान हांव हांगा आयल्या. व्हेरी गूड, सगळें बरें. सुमार वेळ उलयलें आनी म्हणालें, आज हांव एका हिंदू चेड्याच्या मोगार आसा, तर हांवें आतां ताचे कडेन काजार जाल्यार सूख आसा गी फादर म्हणालें. हांवें वयर पळयलें जेजूक. जेजू म्हणालो,
पवित्र आत्मो सोडना पवित्र आत्म्यान म्हाका प्रेरीत केलें आनी म्हळें विचार ताच्या भावार्थाक सवाल कर सांगलें घालें करचें जेजू कोण हू इज जीजस फॉर यू हांवें ताका म्हळें तें सवाल इल्लें बदलून ताका म्हळें आज तो चेडोक ताची म्हाका वळख ना तुज्या आवयची आनी बापायची इल्ली वळख तुजी एक हप्तो मात आनी त्या चेड्याची बिलकूल ना तो बरो जावंक बरो क्रिस्तांव नातिल्ली बरी ना न्ही ही मे बी गूड वेरी गूड पूण ह्या संबंदा खातीर ताचे कडेन लग्न जावन वा जियोवचे खातीर 4 दीस ह्या संवसारान तूं जेजूक सोडटाय देखून जेजू सवाल करता तुमी म्हाका कोण म्हणटा तूं जेजूक सोडताय की तितल्यार ते म्हणाले फादर म्हाका आतां जाप दिवंक जायना म्हाका इल्लो वेळ जाय हांवें सांगलें कितलो वेळ जाय काणगे कितलोय काणगे म्हाका तुज्या सवालाची गरज ना पूण जेजूक जाय आज न्हय तर फाल्यां न्हय तर परवां फाल्यां ताचे मुखार उबें रावतना आनी विल आस्क सो देखून तुवें सवालाक जाप तुवें दिवचें आनी ते म्हणालें फादर म्हजे खातीर एक मागणें कर हांवें सांगलें उबी राव म्हळें तें उबें रावलें हांवें सांगलें जेजू तूं कोण म्हणून हांव जाणा ताचे खातीर तुवें जीव दिलाय आनी तुज्या कश्टा मरणा जिवानपणान कृपा दिलाय आज हें भुरगें नेदरलँड्सांत वचून त्या युरोपाक वचून खंयचीय समजोनी गाण घेवन आज ह्या बंदपासंत आसा जावंक बरो आय डोंट नो पूण जेजू तूं आसाय देखून ह्या मागण्याक तूं साक्स जें कितें तें निश्चय करता तें तुजें थंय करूं तुज्या संबंदा भायर कितेंय जायना जावं हें आय डिक्लेअर दीस इन युअर नेम तुज्या नांवान हांव मागतां मागणें केलें गेलें 3 म्हयन्यांनी ही दोगी आवय बापाय आनी एका दुवेकान गेलो तांकां हांवें विचारलें हें घालें एकल्याक हांगा रिपेरी करचें की सोमा करचें ना फादर हें बरें आसा हें खंय धाकटेर शिकता MBBS हांगा फादर मुल्लार सांग पूण तें पयलें आयिल्लें पळय नेदरलँड्सांचें रेतीरिकन तुका मेळोन गेल्लें तुवें एक ल्हान मागणें केलें न्ही पुरो वचून 3 म्हयन्यांनी तें पाटी आतां डिसेंबराक आयिल्लें जानेवारी मार्च जाता मार्चान पाटी वचून ताणें त्या चेड्याक म्हळें तूं जेजूक स्विकार करताय जाल्यार हो संबंद हांव मुखार व्हरतां ना तर हांव जेजूक वेंचतां पयलें स्थान जेजू तो म्हणलो म्हाका जेजू नाका तर म्हाका तूं नाका सोडलें दॅट्स जीजस आज कित्याक आमी भियेता जेजूक दिवंक कित्याक आमकां जेजूची वळख ना जेजू थंय कुरपे वयर करपा आसा इफ यू बिलीव आनी तूं माग आज भियेनाका भुरगीं अशें करतात तशें करतात भुरग्यांक आमी दिवना न्ही जेजूक आज आमच्या युवजनांक आमी जेजूक दिवना न्ही वी गिव एक्टिविटीज आज तांकां एक्टिविटीज आसात जेजू ना तें आमचें काम जेजूचो मोग आमकां आसा जेजूक दिल्यार आनी एकल्याक तोय सर्गाक वतलो सगळ्यांनी सर्गाक वचचें जेजूची कुशी एक घडी बर दोळे धांपा प्रे फॉर दीस ग्रेस हें कुरपेचें वरस एंड जीजस इज दॅट ग्रेस जेजू ह्या बलिदानान ती कृपा तुका दितलो तुवें पातयल्यार जालें तुवें मागल्यार जालें तुवें जेजू घट्ट धरूंक जाय जेजू खातीर त्याग कर सॅक्रिफायस कर इल्ले कश्ट काड एंड जीजस वील गिव यू ग्रेस आज कितें तूं मागताय ताचेर बेसांव हांव घालतलो सगळें जेजूक समर्पण कर उण्यात आनी वायनांत जेजूच्या बलिदानांत सवय भेटय आनी जेजूचें बलिदान बाप नेगार करना आनी आमकां कृपा कुटुंबांत भुरग्यांक युवजनांक आज आमी मागता हांव पाप साहेबा खातीर मागया जेजू तुज्या नांवान आमी मागता ही सोर मागणी म्हणजे आनी वायना बराबर तूं स्विकार कर पूण आनी वायन तुजें बलिदान जावन तूं बदलितना आमची मागणी तूं बदल आशिर्वादीत कर ही मागणी हांव करतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सृष्टी रस्तारा भेटय का तुका
वासो मुनशाच्या वावरान गेलो प्रितुमेंदिल्लो आत्मीक पोषण जातलो ओपून घे बापा मुडो गो वासो वांगडा बोळासो बोळामच्या वावरासो कुर्तामच्या मोगासो ओपून घे बापा मोकार जासो ओपून घे बापा मुडो गो वासो वांगडा बोळासो पोळामच्या वावरासो कुर्तामच्या मोगासो ओपून घे बापा मोकार जासो सर्वेस पोरा देवा सृष्टीर सारा मेळटयता तुका वायंदा कासो ओपून घे बापा मुडो गो वासो वांगडा पोळासो पोळामच्या वावरासो कुर्तामच्या मोगासो ओपून घे बापा मोकार जासो Mucha Baba no mucha antum chamberlain sur podvidada Baba Pak mantatasle samun magate छोटं ते बलिदान आपल्या मनाकडे आमच्या नेक्या सर्वेच्या दवा सर्वेस पोर म्हणून घे प्रीतीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली कर भगवान लोरेस जमनी दुंपलेल्या गोवांच्या कणापरी आपल्या जीवाची या संसारांत पर्वा करीनासतना रक्त साक्षाच्या मरणावर महिमेवोन सालो आणि पवित्र सभेक शुभम पीक दिवंक पावलो ह्या मनान आमी संसाराच्या सोडवणे पासून आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळसां उबारुया आमीन सर्वेस परातै उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया पळय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी सासनाच्या देवा सर काळे आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो भगवान लोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कायेन क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परसळटा देखून सर्गींच्या देवदूता सांगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता सो सर्वेस सैगानी संसार भरला तुझ्या सगी तुकाच सगी तुकाच सर्वेस पोराचे नावी एका ताकाचे
बापा क्रिस्त तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून हिंदनी पवित्र कर मागता जावं ते आमकां आमचे सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमरान सुसुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची तेसपरी जवान सतसने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकंचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासा करात बावडता सो गुट परगटुया सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनः जीवन बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सर्वांची काल्स समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुडरग सवतल्या आमा सुमेसा पवित्र आत्म्या और एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा जराल्ड आयझक आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची खाकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता ओंकार मरये देवाचे माये संगती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदता भगवान लॉरेन्स आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास सुतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमचो सुमी आमचे सुमे आसा ताच्या कृपेन तो आमकां राखता सांबाळता सोर वायट विघ्नांतली आमकां निवारता तर आमकां समर्पण करून आमचे गरजो भेटोवन जेजून केल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया आमच्या बाबा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज संपय तुजी कुशी सदा सता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली विघ्नान वरांतली पिडेशडेंतली देवसा दुस्मनाच्या पासांतली आमकां राग सांबाळानी निवार दायगुण्या जिवितां सोवूस काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें प्रभुशान तरेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय
आनी सोराखंदांतली वाटय कित्याक सुवाळके पुर्य आनी महिमा तुजी सस्नाच्या एक घडीभर आमी शांती खातीर मागया. आमच्या काळजांत कुटुंबांत संबंदान गांवांत मणिपुरांत आनी विविध देशांनी खंय झुजां झगडीं आसात कोण झुजांची तयारी करतात शांतींत सगळें बदलू म्हणून सुम्याच्या नांवी मागया. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमेन तुका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराची पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराची पाप काढतेले आमची काकूत देवाची शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमची कृपा तो जावन आसा. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती हे शिळेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें तेंचे म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. राखून रावला सोमिया येण्याक तुज्या गणिया जिविता काढून द्या रूपान दी तूं मोगाळ सोमिया. राखून रावला सोमिया जीविता काढून द्या रूपान दे तूं मोगाळ सोमिया. तारक जावन मोगाळ येवन जीवित म्हाका दिता. कोरपे जरीन भोगता सुपोल करता. राखून रावला सोमिया येण्याक तुज्या गणिया जिविता काढून द्या रूपान दी तूं मोगाळ सोमिया. शेळ्यांपासून पासवो सरव दिता. मोगान जतन करता इनाम एकवटायता. राखून रावला सोमिया येण्याक तुज्या गणिया जीविता काढून द्या रूपान दी तूं मोगाळ सोमिया.
तुमच्या कृपे खातीर संगी आमी पाप सेवा खातीर विशेष सरान आमी मागया. ह्या घडये आज आमकां ह्या पुण्यक्षेत्राक आयिल्ल्यांक हे दळंतस करनान खुमसार जावन विशेष इंडुलजन्सी मेळटा. पाप सेवेच्या इराद्या खातीर एक आमचे बापा नमान बरी आनी सतमंत आमी म्हणया. आमचे बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास तुझी कशी सरकार सका तुझी संवसारांत आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातखां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निभव. नमान बरी कृपे तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सुदीव आनी सदवी फॉल्ट त्या कुशीचें जीस अगेवती मरिये देवाचे माय आमा बापयां खातीर विनादी कर आतांय आमच्या मच्या गळ्यां. सतमंता देवाक सर्पदिदार बापा सर्गाणी प्रितीमेच्या रस्तारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच स्वता आमच्या समयान सोबोईत त्यारे गरबे संभवलो अंकवार मरियेतां सलमलो कोण ताणें कश्ट असले ताका गुस्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्या मतीं देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून आसलो सर्गात सडलो सर्पदिदार देवा बापाच्या उच्या बसला थंय ताण जियांच्या मेल्ल्यांची मनसिबे करूंक ते येतलो सतमंता पवित्र सभे कुडीचें जीवन पावन साथाचें जिवीत आमीन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतिल्ल्या प्रितीमोगाच्या जेवणा वरवीं भगवान लोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भुगतिल्यांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां बसत कसमरान लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे नो आयच्या दिसा बोवा पुरबायेचें आराधन सोलोन व्हरून हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाचें उतर आमकां दिल्ल्या हेचे प्रधान याजक मनादीक बाप अनिल फर्नांडीस SVD डिवायन कॉल सेंटर मुल्की हांगासर आडलतेदार ते जावन आसात. तांकां रेक्टर बापांच्या नांवी सर्व आमच्या भक्तिकाच्या नांवी आभार मानता. देव बरें करूंक म्हणटा. विशेष रितीन क्रिस्ताची वळख दिवचें परते मिसांव जायत्या वर्सां जावन मुल्केंत आनी विविध कडेन रितीर दिवचें मारिफात ते करनासात. तांकां काल सांतावन देव बरें करूंक म्हणटा. ताच्या मिसावाक सर बरें मागता. तशेंच आमच्या सांगाता हांगासर आसात पद्रेबाच्या थंयसर उजव्या कुशीक आसा मनादीक बाप नावीन ते बँगलोर जावन हांगासर आयल्यात. सेमिनरींत म्हजे सिनियर ते जावन आसले थियोलॉजीन ते आसले आमी फिलॉसॉफींत आसता आसतना आनी तशेंच तांचे सांगाता हांगासर आसात मनादीक बाप अलेक्स ते कारवार DSCचे प्रस्तुत बँगलोरांत ते आसात. तांच्या लिजन ऑफ मेरी पंगडा सांगता हांगासर ते आयल्यात. तांकांय आमी देव बरें करूंक म्हणटा. तांच्या मिसावान आमी सर्व बरें मागता. तशेंच हांगासर बँगलोर जावन आयिल्ल्या सक्कड भक्तिकांकी आमी देव बरें करूंक म्हणटा. सालोरेसाची विशेष मजत तांचेर तांच्या हरिएका कुटुंबाचेर तांचेर आसून दी म्हणून आमी मागता. आयची तेर्साची आनी लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूंक. भक्तिकांनी पेजेंद्र वल्ल्यांक मनाच्यो वाती वांच्याक सर्गींच्या मोगाळ बापा आयच्या दिसा विविध रितींनी स्पॉन्सर रावून मुर्दोम रावून पेजेंद्र रावून आमकां कुमोग केल्ल्या सर्व आमच्या भक्तिकांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. प्रत्येक जरान ह्यो वाती तांच्या कुटुंबांनी
जळते दिवे सावन तांणी पेटयत आसतना तांच्या कुटुंबांत उजवाड फांगयचो कर तशेंच तांकां हर एक जायशें बरेंपण तांच्या कुटुंबाक सालोरेसा मुखांतर फावो जावन दी म्हूण मागता हे मागणी हांव करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां जसिंता आरान्ना मूडबेळ्ळे, जसिंता आरान्ना मूडबेळ्ळे, डेझी अँड पाऊल क्रास्टा उप्पिना कुदरू, डेझी अँड पाऊल क्रास्ता उप्पिना कुदरू, चार्ल्स डिकोस्टा नकरे, चार्ल्स डिकोस्टा नकरे, अरुण लॉयलिन अँड फॅमिली मियार, अरुण लॉयलिन अँड फॅमिली मियार, जॉयल आवरेल लिविस गोवा, जॉयल आवरेल लुविस गोवा, वीला शेरा कद्री, वीला शेरा कद्री, रोहन निर्मला अँड दिव्या डिसोजा अजेकर, रोहन नोरोन्ना अँड दिव्या डिसोजा अजेकर, सिंथिया डिमेल्लो कणजार, सिंथिया डिमेल्लो कणजार. ऐचे मुर्दोमो विलियम डिसोजा कल्याणपुर, विलियम डिसोजा कल्याणपुर, लॅन्सी जानेट टेलिस बैदाळ बी, लॅन्सी जानेट टेलिस बैदाळ बी. आनी कोणाची नांवां सोडून गेल्यान तर तांणी येवन वाती स्विकार करीत. Patron Santa Bhakta-voda Kirtiwanta Vinadikar Mogal Bhakta Paudu Amka Marti Santa Saloresa magnei ये सैते वोन मार्तिरा सालोरेसा धन्य प्रायस्त भवार्थ खातीर कठीण कस सोन जीव दिल्या आयकमचे खालते मागणे वर्त्या बातेनेन आमी तुजे सची आयल्या जीवो भावार्थ थीर बरवसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो खरो मोग आमकां सोंदी आमच्या बेसाक सरीसा निस्कळपण आमचे दय भरजळचें कर आमच्या सर्वत्मीक आनी संवसारी वडिलां दय खालते भोवन आमी दाखयचें कर दुबळ्या दगड्यांक पिडे शिडेन आनी कसल्या अनवरान आसतल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावाचें कर आन बावर्त्यांक बावर्तान शेडेल्ल्यांक सृगींचो उजवाड देवाची वळख मेळाची कर तुज्या बळादीक मजतेन देवाचें राज संवसारार विस्तरोन दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर्गजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन सालोरेसा मुखांतर जायत्या जाणांक जायते उपकार फावो जाल्यात हे परी आसात सबार जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात तेगा जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभल्ल्याक अर्गां दितात बरें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात गाय जाल्ले संपूर्ण गुण जाल्ल्याक अर्गां दितात कामाचें कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यूवल जाल्ल्याक अर्गां दितात काजराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात पोयन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात कॅनडाचें PR मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात आंगार आसलीं धोवीं कथां माजवल्ल्याक अर्गां दितात सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात ह्या वेळार आमी उडास घडया आमकां हर एकल्याक लाभले उपकार आमच्या मतीक आमी हाडया सालोरेसान जायतें बरेंपण आमकां आमच्या कुटुंबाच्या सद्यांक केलां तें सकळ आमच्या मतीक आमी हाडया आनी सालोरेसा मुखांतर देवाक अर्गां दिवया. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ
उपकार स्मरिसी स्तुतिसु एन् मनवे स्तुतिसु एन् मनवे जायत्या जणांनी मागोंक हांगासर विनंती केली आसा 15 जणांक भुरग्यांनी सुडाल उलोवंक फावो जावचे खातीर 50 आनी 5 जणांक बरें काम मेळोवंक 14 जणांक रीण फारीक करूंक मजत मेळोवंक 11 जणांक आमाल पियोन तावन सुटका लाभच्याक 40 आनी 1 कुटुंबाची शांत समाधान आसूंक 106 जणांक बरी भलायकी मेळोवंक 33 जणांक बरी सैरीक मेळोवंक 19 चोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभोंक 30 आनी 9 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक 11 भुरग्यांचो हट राग पयस जावंक 20 आनी 2 जणांक विजा मेळोवंक 16 जणांक परगांवांत काम मेळोवंक 6 भुरग्यांनी मोबायल एडिक्शनांतावन पयस रावंक 9 जणांचें काजराचें कार्य बऱ्यान जावंक 8 जोड्यांचें काजरी जिवीत बरें जावंक 12 जणांक मोतीक समाधान मेळोवंक 18 जणांचें घर जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक 9 जणांक बरो घर जागो फावो जावंक 14 जणांचें मौन परिवर्तन जावंक 7 जणांची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक 10 जणांक आर्थीक परिस्थितींत सुटका मेळोवंक 13 जणांचें घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वसोवंक 8 जणांचे दिल्ले पयशे भांगार पाटी मेळोवंक 13 जणांच्या मोतीक येवची वायट चिंतना पयस जावंक 9 जणांक वायट सवयेतावन सुटका मेळोवंक 7 जणांची लिव्हर पिडा गूण जावंक 28 जणांचो हात पांयांचो आनी गांठी दूख गूण जावंक 5 जणांची कॅन्सर पिडा 5 जणांची शिरांची पिडा माथ्याचे दूख गूण जावंक उस्मोट गूण जावंक 7 जणांची शेळ ताप कोंकली गूण जावंक 26 जणांच्यो सर्व कुडीची पिडा गूण जावंक 14 जणांची किडनी पिडा मूलव्याधी पिडा जॉन्डिस मानसीक पिडा गूण जावंक 9 जणांचें BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक 6 जणांची तकली फटाफट रावंक 8 जणांचें पेंकाड दूख गूण जावंक 9 जणांची एलर्जी गूण जावंक 5 जणांचे हात पांयांतले किळे गूण जावंक गोरवांचेर आसच्यो किरेंट्यो घरांत येवची जीवदाळ वाळय गूण पयस जावंक आंगाराची समकोळां केसोळी नपयस जावंक 9 जणांचे केसरचे रावंक 8 जणांचे रिपोर्ट नॉर्मल येवंक 2 पोट दूख गूण जावंक 8 जणांची गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक जिबेर पडिल्ले फोड गूण जावंक 14 जणांच्या आंगार आसलीं खतां मजवंक तेगांचे ऑपरेशन बऱ्यान जावंक 7 जणांक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक 7 जणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक भायर पडिल्लें भांगार मेळोवंक 12 जणांक रातीची न्हीद पडोवंक 12 जणांक कामांत भद्रती आनी सांबाळ सोडोवंक चोरी जाल्लें भांगार पाटी मेळोवंक लोन पास जावंक बें पयस जावंक 13 जणांचें बिझनेस बऱ्यान जावंक घर सोडून गेल्ली सून पाटींक घरा येवंक 5 जणांचें पयन बऱ्यान जावंक 8 जणांक बरो फुडार लाभोवंक तशेंच प्रत्येक त्या सवा खातीर मागोन आसात मस्कत आनी दुबायंत जावंक आसची जावन आसची आमच्या रेक्टर बापांनी दिवची रेतीर बऱ्यान जावचें बसोत तशेंच भुरग्याच्या उजव्या हाताक बोळ मेळोवंक 2 भुरग्यांचे ADHD समस्ये परिहार जावंक 2 बरी सैरीक मेळोवंक एका भयणीची पाट दूख गूण जावंक एका भावाची पांयांची गांठ दूख गूण जावंक एकल्याक आंगांत बोळ येवन ताची भलायकी बेगीनच बरी जावंक एका भावाक बेगीनच विजा मेळोवंक तशेंच प्रत्येक तरान आयच्या दिसा आमी मागया पाप साहेबाच्या बऱ्या भलायके बसोत तसो स्वामी जेजू क्रिस्त ताका बरी भलायकी दिवन दी ही पवित्र सभा वर्त्या उमेदीन वर्त्या रितीन ताणें चलोवन हाडल्या तसो पवित्र आत्मो ताका कृपा दिवन दी म्हणून प्रत्येक तरान आमी मागया सर्गींच्या मोगाळ बापा आयच्या दिसा प्रत्येक जावन हांगासर आसच्या सर्व भक्तिकांच्यो गरजो
तुझ्या मुखार आमी उसान सांगल्यात जायते जाणां हांगासर भक्तिका हांगासर आसात तांचे तुजे आशिर्वाद घाल सालोरेसा मुखांतर जे कितें गरजो तेसावां हाडन ह्या पवित्र थळार ती आयल्यांत त्यो सकयल तांकां मेळा अशें कर तांचे थंय अशी सर्व पिडा शिडा तूं पयस कर तांकां जे कितें गरज आसा तें सगळें तूं जाणाय तांच्या मतीक समाधान जाय अशें बरी भलायकी सकयल तूं तांकां फावो कर म्हण आमी मागता ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಬಸಲಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಮುಖಾಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಯದಿಂದ ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. Jesu maka sari pida shira moji tuniwa apa Jesu maka amolik yaratan maka tutela kun ke Jesu maka kun ke Sari pida shida moji tuniwa Shiking pawarta permane beri Krista chini cion bagi meron serga tuje sangata dewa kokosje bag amal sumisa koke amen. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवन तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो त्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुखेला आमच्या तशें आमची भक्तां मागोस आनी आमकां ताणें पडूंक नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. Salores martiram apasot vinadiker Cristaच्या बसवण्याक आमी पोचोवन जगते प्रार्थया येसर पदवीधार देवा भगवान लॉरेन्सान आपल्या ओळवळ्याच्या उज्याचेर सईत वराशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची खेंडा आमी पालवायची कर म्हण आमी लालयेवन मागता. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमेन. आतां समर्पण दिवया आमची सर्व पिडा शिडा जर आमकां कसलीय पिडा शिडा आसा तर ते सकट आमी आतां भेटोवन दिवया. तोच सालोरेसाच्या विनवणेन आमची चड पिडा शिडा घेवन जावं दी म्हण मागया. आमच्या घरांनी पिडेस्तां आसा तर प्रत्येक तरान आमी मागया. जर आस्पत्रेन कोणेंय आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे पासत ती प्रत्येक तरान मागया. ಈಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಲು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈಗ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿರಿ. Sumiacinaviyam suada Tanesla Sargani संसार Sumiadainaikam che magne Anujivok तुझे सचिन पावून दे Sumi tumci sove aso तुमचे सवे असो प्रार्थुया सर्पद्वदरानी ससान देवा तुझी गुण करची सकत पिडेस कुडीनी वतून कष्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशीर्वादीत करताय आणि व्हडा मोगाने सांबाळताय. ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपसंतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे दान पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पाती येवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतेन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बेसलिकांत तुझ्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली धदुस्काय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुल्लीं ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें
आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वैर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दी. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो उतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सवय सदां काळ रावो. आमेन. ह्या पवित्र उदकाच्या चिंपणे वरवीं प्रत्येक तरानं आमकां हर एकल्याक बरी भलायकी फावो जावं. त्याच पवित्र आत्म्याची कृपा आमचे हर एकल्या थंय वाडोवन दी. तशेंच ह्या पवित्र तेलाच्या मागणे वरवीं आमचे दयाचे सकड पिढा चिडा पयस जावन दी. आमकां हर एकल्याक त्याच पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾ ಹಾಡಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾ ಹಾಡಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. Gloresa Patron Santa Gupta Hoda Kirti Vonta Vinatikar Mogal Gupta Paudu Amka
सांता दुर्बळ्यांचो आदार जालो सेवेचो उपकार आमकां दिलोय मोरडान तुज्या जेजूक साक्षू जालो क्रिस्तांवाक परगटलो जालो रे पात्रोन सांता भक्ता मोडा किती वंता विनाती कर मोगळ भक्ता पाव तूं आमकां मारते सांता मोगाळ पुत्रा सोबे आमकां मोरी आशीर्वाद दिवा आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद भगवंत लोरेसा आम्हा पासून विनंती कर भगवंत कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.